नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिन प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज आमी आरोग्य भाग्याचे 41चे उपाख्यान म्हळ्यार 41st एपिसोडांतू चयन केले विषय हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा भाग 2 एन ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवॅस्क्युलर सर्जरी. ह्या विशयारी आमकां माहिती दिवच्याक आज आमगेर संगात आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध हृदयाचे शस्त्रचिकित्सज्ञ डॉक्टर सूरज पै एम हानी. डॉक्टर सूरज, तुमकां ह्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर सूरज पै हानी आमगेले आज फुडले म्हळ्यार 33चे उपाख्यान 33rd एपिसोडाक येवन हृदरोग विशयारी म्हळ्यार हृदयाचे शस्त्रचिकित्सेचे भाग 1 हाजे विशयार उलयलेले आसाची. आज तांणी आमगेले संगात भाग 2 विशयारी उलोवचार आसाची आनी आमी आज काळिजाचे या हृदयाचे शस्त्रचिकित्से वयरी चड झळक घालच्यारी इच्छा पावताची. एक सान तांगेले परिचय करून घेवया. डॉक्टर सूरज पै एम हानी हांगेले MBBS आनी MS इन जनरल सर्जरी कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC इंतू फावो कोर्नो, कार्डियोथोरासिक एंड वास्कुलर सर्जरी इंतू MCH पांडिचेरीचे जिप्मोरा अंतू फावो कोर्नो. प्रस्तुत कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC इंतू असिस्टंट प्रोफेसर आनी कन्सल्टंट कार्डियोथोरासिक एंड वास्कुलर सर्जन जावन तांगेले सेव दिता आसाची. डॉक्टर सूरज, आमी आज हृदयाचे या काळिजाचे विशयारी हृदयाचे विशयार उलयता दुखून हार्टा विशयी उलयता दुखून आमी आज आमगेले फुडली उपाख्यानाचे एक कंटिन्युएशन म्हण ताचे मुखा वयले भाग पळयता जशेची जाल्यार आमगेले एक वीक्षकांक या CTVS या कार्डियोथोरासिक एंड वॅस्क्युलर सर्जरी म्हण कसले म्हणून संक्षिप्त जावन सांगतावा या उडगास करतावा. कार्डियोथोरासिक एंड वॅस्क्युलर सर्जरी CTVS म्हळ्यार एक सुपर स्पेशालिटी. आता जनरल सर्जरी कोण जातरी स्पेशलायझेशन करचे असल्यार विविध नमनाचे असतात. तातूंतले एक सिस्टम हाका म्हणजे CTVS. सो कसं म्हळ्यार कार्डियाक म्हळ्यार हार्टाचे संबंध आशिल्ले, थोरासिक म्हळ्यार हृदयाचे आनी लंग्साचे संबंध आशिल्ले भाग, आनी वॅस्क्युलर म्हळ्यार रक्तनाळाचे विशयाचे. ह्या तिनी सब स्पेशालिटीच्या संबंध जावन अशें एक स्पेशालिटी म्हळ्यार CTVS आनी हाजे ऑपरेशन करतल्यांक CTV सर्जन्स म्हणचे. आमी फुडल्या सेशनांत थोरासिक सर्जरी विशयी उलयलेले. आयच्यांत आमी प्लॅन केलेले प्रकार हार्टाचे कार्डियाक आनी वॅस्क्युलर ते दोनी सदां वटू मेळून वता. सो ताजे विशयी आज आमी डिस्कस करया. तशीच आमी सांज चुकून आयकलेले प्रमाणे हृदय म्हळ्यार या हार्ट हृदय म्हळ्यार एक आमगेले अशी मुष्टी धरलेली तितले हॉड म्हणून म्हणटाचे. तशीच आमी सांज चुकून हार्ट म्हूण एक शेप आसा, एक हृदयाचे शेप म्हूण एक ड्रॉ करचे. आतां बद जिवनांत निज जिवनांत पळयल्यार आमगेले हे हृदय तशी आसता की म्हळ्यार एक मुष्टी तितले हॉड गी आनी तशी हार्ट शेप गी. सो एक ह्युमन हार्ट ताजे नॉर्मल लोकेशन कसं म्हळ्यार हृदयांतू चिक्के लेफ्ट जावन अशें ताजे सायज रफली म्हणचे म्हण जाल्यार आमगेले लेफ्ट हँडाचे एक मुष्टी केलेले तितले सायज. ह्या एक पंपशे वर्क जाता देहा भितर. सो पंप म्हळ्यार ते आयिल्लें ब्लड आपास देहाक विंगड पार्टाक पेटोवचे तसले काम करता. सुरवे एक भाग लंग्सा पेटयता ऑक्सिजनेशनाक. रायट सायड ऑफ द हार्ट म्हणचे आमी. रायट सायड ऑफ द हार्ट आशिल्लें ते लंग्सा पेटयता ब्लड पंप करता. हार्टाचे लेफ्ट सायड आशिल्ले भाग ते बॉडीचे विंगड पार्ट्साक ब्लड सर्क्युलेट करता. सो इट इज फिजियोलॉजिकल पंप म्हणजे बॉडी भितर अशें. आमी घरांत आसूचे आमगेले पंप कसो आसा गी उदक संपा सुकून टँकाक तशीच काम करता. तशी काम करता. एक मात ताजितला काम करता आनी देहा भितर विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ पवर. सो हार्टाचे वेट म्हणचे म्हण जाल्यार रफली 250 to 300 grams म्हणून म्हणटाची. आनी ताजे भाग आमी आतां मेन्शन केलेले म्हणके दोनी भाग जावन आमी सांगचे एक रायट सायड ऑफ द हार्ट आनी एक लेफ्ट सायड ऑफ द हार्ट. रायट सायड हार्टान तो आपास दोनी चेंबर्स आसांची.
एक राईट एट्रियम म्हणून म्हणचे एक राईट वेंट्रिकल म्हणून लेफ्ट सायडाक तशी लेफ्ट एट्रियम आमगेले त्या मुखा वयले एक स्लाइड आसा आमकां म्हळ्यार आमी तांचो प्रश्न कसो आसता म्हळ्यार आमगेले हार्ट कशें दिसता म्हणून एक आमकां एक अर्थ सुलभ अर्थ जावपाक जालें तें कशें आसा म्हणून कळल्यार मात ते अर्थ जाता म्हण हांव लेखता तशें ते आमी एक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट ताचे रचनाक्रम कशें आसा म्हण पळया सांगे डॉक्टर. आतां सांगता तशेंची एक मुश्ट शें दिसता भायर पळयतना. आतां तुमकां स्क्रिनार दिसता पुरो स्क्रिनार आशिल्लें एक कट सेक्शन म्हणचे सो हार्टाचे एक ट्रान्सफर्स कट काढल्यार अशें दिसता येद्रा दाखोवन. राईट सायड ऑफ द हार्ट हांगा ब्लू कलरार दिसता तुमकां त्या डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑक्सिजन नातिल्लें ऑर ऑक्सिजन उणें आशिल्लें ब्लड पावचे राईट सायडाक. त्या सुरवेक दोनी हॉड रक्तनाळ आसांची एक ताका सुपिरियर वेनकावा म्हणचे आनी एक इन्फिरियर वेनकावा म्हणचे इन्फॉर्मेशन आसांचे. त्या राईट एट्रियम म्हणून एक चेंबर आनी येवन तेशान राईट वेंट्रिकला वता आनी तो मध्य वॅल्व्स म्हूण आसता हांची. वॅल्व म्हळ्यार सामान्य जेवन सांगचे म्हळ्यार आतां आमगेले टॅपान तूं उदक कशें येवचें तांत एक वॅल्व आसा त्या वॅल्व बंद जाले कुडले उदक येवचें रावता. ओपन केल्ले कुडले एक बाग येवचें ओपन केल्ले कुडले उदक येता. तशी नमनाचे हार्टान ते आसा वॅल्व्स म्हळ्यार एक डिरेक्शनार मात्र ब्लड वचाक सोडता ते म्हाका वचा सोडना नॉर्मली. सो राईट सायड ऑफ द हार्टा दाखोवन ते एक वॅल्व आसा. ताजे नंतर लंग्सा वचे कडेन ब्लू कलर ब्लू आशिल्लें ब्लू आशिल्लें राईट सायड ऑफ द हार्ट. तशान पल्मोनरी आर्टरी म्हणून आनी एक हॉड रक्तनाळ त्या ब्लड तांतूंतल्यान लंग्साक वता. सो थंय एक वॅल्व आसता. लंग्सा वतरी ब्लड ते ऑक्सिजनेशन जाता आनी कार्बन डायऑक्सायड एक्सचेंज जाता. सो त्या जावन हार्टाक अपास ब्लड म्हाका येता. हांगा तांबडे बण्णार तुमकां दिसचें स्क्रिनारी ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड. सुरवे येवचे लेफ्ट सायड लेफ्ट एट्रियम म्हूण एक चेंबर आहा तूं थंय दाखोवन त्या लेफ्ट वेंट्रिकल म्हूण एक चेंबरा वता. हांगे एक मुख्य एक वॅल्व आसता ताचें नांव मायट्रल वॅल्व म्हणून इन्फॉर्मेशनाक. थंय दाखोवन मुख्य एक रक्तनाळ आसा देहान तूं ब्लड व्हरचें ताचें नांव आयोटा म्हणून आनी ताचे मुळार एक आयोटीक वॅल्व म्हूण आसता. ह्या एक इम्पॉर्टंट वॅल्व. ह्या दोनी वॅल्व इम्पॉर्टंट. चडावत सर्जरीज आमी मागीर विंगड स्लायड्स वता आनी दाखयतांची चडावत सर्जरी जावचे ह्या दोनी वॅल्वा वयरी. सो ब्लड येशान बॉडीक डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीक वता. माथा वता हात पांयाक वता सगळे अंगा वता सगळ्या अंगा वता. आतां तुमी तशें सांगलें हृदयाचे सर्जरी म्हूण म्हणलें ह्या हृदयाची सर्जरी ह्या हार्टाची सर्जरी हृदयाची सर्जरी म्हळ्यार कसं. सो आमी लास्ट सेशनान तूं उलयलें हृदय सर्जरी म्हणून थोरासिक सर्जरी. कार्डियाक सर्जरी म्हळ्यार कसं म्हणून एक प्रश्न येता तूं आमी त्या लास्ट सेशनान तूं उरले न्ही ह्या प्लॅन कोरून. सो हृद ओपन कोरून हार्टा वयर मात्र करचे ऑपरेशन्साक कार्डियाक सर्जरी म्हणून म्हणचे. आतां कार्डियाक सर्जरींत विविध नमनाचे आसा. ओपन हार्ट सर्जरी म्हणून एक आयकून आसा पुरो जाणान. ओपन हार्ट सर्जरी म्हळ्यार हार्ट ओपन कोरून एक मशीना कनेक्ट करूं आसत त्या विंगड स्लायडान येता कनेक्ट आमी ओपन हार्ट. ह्या पिक्चरान तुमकां एक अशें दिसता एक हार्ट आनी एक ट्यूब्स येते दिसता हांची. त्या ट्यूब्स कसं म्हळ्यार ताका कॅन्युला म्हणचे कॅन्युले. सो त्या ब्लड एके हार्टा भितर दाखोवन भायर व्हरता एके हार्टाक रिटर्न करता. सो तसो दोन नमनाची मुख्य कॅन्युला आसता हांची. तशें केल्यार हार्ट आशिल्लें ब्लड काण हार्ट खाली जाताना ऑपरेशन करूं सुलभ जाता. हार्टा भितर रगत आसताना ऑपरेशन करूं जायना. रगत तांबड्या वाटेर येता आनी कसलें सम ऑपरेशन करतना दिसना. ऑपरेटीव फील्ड क्लियर आसता. ताजे खातीर ह्या एक मशीन म्हणचे ताका कार्डियोपल्मनरी बायपास मशीन म्हणचे एक हार्ट लंग मशीन म्हूण म्हणचे. ताचे विशय आमी मागीर पळोवया. मी काय म्हणारी इत्याक म्हणारी ह्या पळयतना म्हाका एक प्रश्न येता. आतां ओपन हार्ट सर्जरी म्हूण तुमी दाखयता आसा पळय ते कोणाक करचें आनी केन्ना करचें. आतां हार्टाचे कसो तोंदरे जाता म्हणून ताका एक उलोवपाक जाता. ताजे फुडें हार्टान तूं एके वॅल्वाच्या तोंदराशा जाता एके कंजनायटल हार्ट सर्जरी म्हणून म्हणटांची त्या कंजनायटल हार्ट डिफेक्ट्स आशिल्ल्यांक करचे. हार्टान तूं कसले समस्या हार्टा एक वट्ट म्हूण म्हणटांची तसल्यांक एके कोरोनरी आर्टरी म्हणून एक आसा कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ह्या कसं म्हळ्यार हार्टा वयर अशें रक्तनाळ हार्टाक ब्लड सप्लाय करचे रक्तनाळ तांतू ब्लॉक न्ही अशें साध्यता आसा. सो सामान्य जावन म्हणचे म्हणल्यार कार्डियाक सर्जरी म्हळ्यार मोस्टली ह्या तिनी एस्पेक्ट्स पळयता.
व्हॅल्युलर हार्ट सर्जरी म्हळ्यार एकात सुमार जण त्या मात्र तसले सर्जरी मात करतले असतांची एक कोरोनरी आर्टरीची सर्जरी करतले असतांची एक तशी कंजनायटल हार्ट डिझीजाची सर्जरी करतले असतांची तितले कंडिशन्स असतांची बट सांगचे म्हणल्यार कार्डियाक सर्जरी म्हळ्यार ब्रॉडली ह्या 3 आस्पेक्ट्स कवर करता. मग त्या सर्जरी कसं नमने पेशंटाक म्हळ्यार प्राय सान आसतना जतगी ने मस्त प्राय जत्तर जची ने तांकां कसले रोग आसकागी डायबिटीज आसकागी बीपी तशें केन्ना ते सर्जरी करचे म्हणून तशें सांगचे म्हणल्यार कंजनायटल हार्ट डिफेक्ट म्हणून अशें चडावत चेडू आसतना त्या स्टेजार डिटेक्ट जावचे. सो चडावत तसले सर्जरी जावचे चेडू आसतनाची चेडू लेवलारींची. तशी कोरोनरी आर्टरी डिजीज म्हणून आसा आतां हार्टाचे बायपास ऑपरेशन म्हणून म्हणटांची त्या जावचे प्राय जालेल्यांक चड हार्टाचे रक्तनाळांत ब्लॉक जावचे त्या ब्लॉक बायपास करचे एक बायपास एक स्टेंट घालचे ते इज व्हेरी कॉमनली डन. तशी त्या जावचे तसोच डिजीज येवचेंची चड प्राय जातरी तशींची एक कंडिशन आसा शुगर आशिल्ल्यांक एक बीपी आशिल्ल्यांक ह्या सकट चिक्के जावचे उग्गी जाता. सो एक 60-70 इयर्सार येवचे तसले एक डिजीज आतां 40 वर्स 50 वर्स त्या प्रायेच्यांक समेत ते येता. सो डायबिटीज खंडीत कॉन्ट्रिब्यूट करता, बीपी समेत कॉन्ट्रिब्यूट करता प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीजाक. तशें तुमी सांगचे एक हृदयाचे शस्त्रचिकित्स म्हळ्यार सान्य चेडवांकच कसले आजन्म समस्या आसल्यार तेन्ना करचे म्हळ्यार हार्टा वोट्ट आसचे तेन्ना दुसरी कसले समस्या आसता तेन्ना करचे. आनीक कसं म्हळ्यार प्राय जातरी जावपा जालेले आतां डायबिटीज बीपी निमित्त वग्गी येता हार्टांत ब्लॉक आसून त्या एंजियोप्लास्टी करून समस्या त्याचे समाधान मेळना तेन्ना तांणी ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणून या बायपास सर्जरी करचे म्हणून तशी म्हणून म्हणले तुमी. चडावत सकट आतां कार्डियाक स्टेंट म्हणून म्हणटांचे त्या कार्डियोलॉजिस्टान करचे एंजियोग्राम एक करतांचे. आतां हृदय दुखी म्हणून एक पेशंट आयले म्हणून धरया तांकां एक बेसीक फर्स्ट टेस्ट कसले एक ECG म्हणून करतांची त्या ECG करून एक इंडिकेशन दिता त्या हार्टांत कसली ತೊಂದರೆ म्हणून ತೊಂದರೆ म्हणून कळतरी मागीर नेक्स्ट स्टेप कसं म्हळ्यार एक एंजियोग्राम म्हणून एक करका जाता. एंजियोग्राम म्हळ्यार हार्टाचे रक्तनाळ तांत फ्लो कशें आसा म्हणून पळोवच्याक त्या वेळी कार्डियोलॉजिस्टान करचे. त्या करून कळता कसं म्हळ्यार जे ब्लॉक जो आसा की खंय जेवो त्या ब्लॉक कसो करूं जाता म्हणून. आतां सना ब्लॉक एक पूर्ती ब्लॉक ना म्हणून जाल्यार तसले जनांक स्टेंट घालतांचे कार्डियोलॉजिस्ट आनी सामान्य जेवन करतांचे. एक पंत ब्लॉक कितले चड आसता म्हळ्यार ह्या पेशंट्सांक स्टेंट घालूं जायना. सो तसले पेशंट्सांक बायपास सर्जरी म्हणून म्हणटा कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्टिंग म्हणचे CABG. तशें जावन तेन्ना कार्डियाक सर्जनालो रोल येता. सो अशी नमूनवार हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा आसा म्हणून म्हणचे. तांत आमी पहिले ओपन हार्ट सर्जरी विशीं उलयता आशिल्लेची तांत तुमी सांगले सर्जरी करता जाल्यार सुलभ जेवच्या रगत पुरा कॅन्युला सुकून भायर एक मॅशिनांत वता म्हणून. हे ओपन हार्ट सर्जरी केन्ना करचे म्हळ्यार कसल्याक करचे. सो आतां एक पेशंटाला कंडिशन कसं म्हणून पळोवन जातरी कसो रोग आसा त्या पेशंटाक कसो करूं जाता एक पंत वखद दिवनची गुण करूंक सम करूंक जाता. तसले न्ही म्हण जाल्यार आतां व्हॅल्युलर हार्ट सर्जरी आतां व्हॅल्व म्हळ्यार व्हॅल्व नॉर्मली फंक्शन जाता एक पंत त्या व्हॅल्व चिक्के टाईट जावन येता एक पंत त्या व्हॅल्व वीक जावन येता. सो व्हॅल्व सपोर टाईट जावन येता ताका स्टेनोसिस म्हणून म्हणचे आनी त्या लीक जावच्या सूर जाता ताका रिगर्जिटेशन म्हणून म्हणचे. सो अशी जाल्या निमित्त ब्लड फ्लोस देहांतू इम्पेर जाता उग्गी पूर जावचे एक श्वास काडूंक कश्ट जावचे एक हृदय दुखी सूर जावचे. त्या सकट येताना एक डॉक्टरला वताना बेसीक टेस्ट एक एकोकार्डियोग्राम म्हणून करताना तांकां तो क्लियर जावन दिसता हार्टा व्हॅल्व आनी कसो ತೊಂದರೆ आसा म्हणून. सो असल ತೊಂದರೆक सर्जरी करूनची करेक्ट करका जाता. आतां सर्जरी करून करचे म्हण जाल्यार तुमी नेक्स्ट टॉपिका वच्चे व्हॅल्युलर हार्ट डिजीज आसतुंची ताजे फुडें तुमी ते हार्ट लंग पंप गी कसली म्हणून हार्ट लंग मशीन म्हळ्यार ते हृदय आशिल्ले हार्ट आशिल्ले रगत पुरो हे मशिनां वता तेन्ना हार्ट खाल जाता आनी तुमकां ते सर्जरी करून सुलभ जाता म्हणून म्हणलें. हाचे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. सो हाका कार्डियोपल्मनरी बायपास म्हणून एक कॉन्सेप्ट म्हणचे आनी त्या मशिनाक हार्ट लंग मशीन म्हणून म्हणचे. ताचें काम कसं म्हळ्यार हार्ट येवचे ब्लड दोन ट्यूबा दाखून भायर काडचे आनी त्या मशिना दाखून पास जाता ब्लड
आता त्या मशीना नावांची हार्ट लंग मशीन म्हणून. त्या हार्टा म्हणके पंपशा काम करता आणि लंग्जा म्हणक्यांची ऑक्सिजनेट करता म्हणून. आणि सेम टेंपरेचर कोरनो आपास देहाक मक्ष पेटयता. सो कळल ब्लड ऑक्सिजनेट जाता आणि वापस पंप जावन हार्ट आदकून भायर येवचे एक रक्तनाळ आसा अयोटा म्हणून आमी म्हणलता वळी तक्का एक कॅन्युला घाल नासता तंतुलान आपास बॉडीक मक्ष वता. सो अशें करताना हार्ट ऑफ लोड केलेल म्हणके जाता. ऑफ लोडिंग ऑफ द हार्ट म्हणचे ह्या करताना हार्टा सायज चिक्कीसान जाता आणि हार्टा भितर आशिल्लें ब्लड उणी जाता. अशें करून जातरी हार्ट आमी आतां कार्डियाक एरेस्ट म्हणून म्हणटांची. कार्डियाक एरेस्ट म्हळ्यार हार्ट अटॅक कार्डियाक एरेस्ट जावे तर विविध कारण आसा. कार्डियाक एरेस्ट म्हळ्यार जीव वत्ता आसा म्हणून. वेरएज हांगा इट इज अ कंट्रोल्ड कार्डियाक एरेस्ट. हार्ट बीट जावचे आशिल्ल्या रबोचाक एक कार्डिओप्लिजिया म्हणून एक आसा ताका सोल्युशन नांव. हार्ट रबोचे आसा सर्जरी करतना हार्ट बीट जावचे रब्बो न्हू मागीर हार्टा गाय घाल न्हू एक चेंबरा भितर वचे आनी ते भितर वचून ब्लड भितर आसल्यार समानची विजन आसना. ताजे खातीर त्या ब्लड भायर काडूंक ह्या मशीन अशें. हाजे निमित्त मस्त कार्डियाक कंडिशन्स पुढे ट्रीटमेंट नतील सकट कंडिशन्स आतां कॉमनली ट्रीट करूं जाता अँड सेफली करूं जाता. ऑपरेटिव्ह टायम येवन करूं जाता. ह्या विशयांत ऑपरेटिव्ह टायम पिक्चरांत येता. सो कितलो ओगी करूं जाता ह्या सकट तितलें बेटर. सो दॅट त्या आपास हार्ट पॅरलायज चड करच्या गतीपणा आनी हार्टा रिकवरी सकट लायक आसता तशी. सो ह्या मशिना निमित्त मस्त बेनिफीट आसा आनी ओपन हार्ट सर्जरी म्हणून करूं जावचींची ह्या एक मशिनाचे आशिल्ले निमित्त. तशें तुमी सांगलें ते हार्ट बीट रबोका पडता आमकां सर्जरी करतना म्हणून ताका तुमी कसं एक घालताची म्हणून म्हणलें कसं ते पेरी कार्डिओप्लिजिया म्हणचे ते सोल्युशन. कार्डिओप्लिजिया म्हणून ते सोल्युशन आनी एक पंत हार्टा वयर काम करून जातरी सर्जरी जातरी आपास हार्ट बीट जावचा सूर जावका ताका आनीक एक प्लिजिया सोल्युशन आसा हॉट शॉट म्हणून म्हणचे. त्या दिताना आपास हार्ट बीट जावचा सूर जाता. मागीर हगोर हार्टारी लोड घालून सूर करचे म्हळ्यार पंप आदकून मशीन आदकून वच्चे ब्लड उण करताना त्या हार्ट आदकून वच्चा सूर जाता. हगोर ब्लड सप्लाय सूर करचे दिवचे. सो हार्टा वयर हगोर ग्रॅज्युअली लोड घालून हार्टा तितलो लोड घेवचा जत्तगी म्हणून पळोवन तशें करून हार्टा वयर लोड घालचे. कंप्लीट रिकवरी जातरी मागीर मशीन आदकून डिस्कनेक्ट करचे म्हळ्यार हार्टाची सर्जरी कंप्लीट जाल्या म्हणून. ये हार्टा सर्जरी करूंक म्हळ्यार ये खंयचे एक ओपन हार्ट सर्जरी जो खंयचे एक सर्जरी करता जाल्यार हृदयाचे हार्टाचे ताका कितले समय जावचो पडटा? कंडिशना वयर डिपेंड जावन आसता ते. आतां एक सिंपल आशिल्लें एग्जांपल ASD म्हणून एक कंडिशन आसा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. असल सर्जरी फेरली सिंपल वोगी हें करूं जाता. वेरएज एक बायपास कोरोनरी आर्टरी बायपास म्हणके CABG म्हणचे ताका तसला तांतू एक 3 ग्राफ्ट एक 4 ग्राफ्ट तसल घालचे म्हूण आसल्यार तसल सकट सर्जरी एक 5 ते 6 घंटे वता एक पंत. सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडिशन. आतां वॅल्व सर्जरी म्हूण जाल्यार वॅल्व एक वॅल्व रिप्लेसमेंट आसा पुरो एक पंत 2 वॅल्व रिप्लेसमेंट आसता. एक पंत वॅल्व सर्जरी वट्टू कार्डियाक CABG बायपास आसता. ह्या कॉम्बिनेशन आसल्यार एका रितीचे रोग येवका म्हणना हार्टाचे म्हळ्यार कसो रोग आसा की तांचे वयर विविध नावाचे येता. सो असल सर्जरीज बिकम इवन मोर मेजर आनी टायम चिक्के चडांचे जाता. तुमी तांकां सांगलें त्या हार्ट लंग मशीना सकून ऑपरेशन जातरी हगोर आमी त्या रगत सोडून त्या हार्ट पंप जावचेशी करता वपास एक्शनां येवचेशी करताची म्हणून म्हणलें. तेन्ना त्या हार्टाक घालेले स्टिच्चांनी पुरा म्हळ्यार कशी दुखतगी तेन्ना कसं ना. हार्टाचे एक विषय कसं म्हळ्यार हार्टाक दुखी म्हळ्यार गाय घालेल दुखी आसना ताका ताजे नर्व सप्लाय येना दुखेचे दुखी सेन्स करचे तसले. सो एनेस्थेसिया अंडर आसता पेशंट इट इज कॉल्ड डीप एनेस्थेसिया. हर्द ओपन करचे म्हळ्यार सान विषय न्ही. त्या हार्ड ओपन कोरून मदेंची ओपन कोरूनची ॲक्सेस घेवचे त्या कोण जातरी हार्ट ओपन करता गाय घालून इट शूड बी अ क्लीन कट. क्लीन कट म्हळ्यार एक शार्प नायफान हें करचें आनी ते बंद करताना सुचर्स ताका पर्टिक्युलर सुचर सायज आनी निडल सायज न्ही आसा. सो हार्टा देखून ते चिके दाट आशिल्ले निडल घालारी ताजे निमित्तान जी हार्टा डॅमेज जावचे चान्स आसा. सो त्या सायड जावचे नज. सो हार्ट सर्जरीक म्हणूनची आनी वॅस्क्युलर सर्जरीक म्हणूनची ह्या दोन सिस्टमाक सेपरेट नमनाचे सुचर्स आसता. ताजे कशें म्हळ्यार निडल विल बी व्हेरी प्रिसायज. निडल सपोर आसता आनी ताजे स्टिच घालचे समेत सुचर मेटेरियल म्हणचे ताका स्टिच सूत म्हणजे सुचर मेटेरियल त्या समेत लायक स्ट्रॉंग आशिल्लो आसता. सो त्या कट्ट जावचे नज
आमी त्या नॉट्स घालताना ॲट द सेम टायम त्या समांची प्रेशरार धरका म्हळ्यार ती लायफ लाँग त्या धरका त्या स्टिच थंय पेशंटाल भितर अशें एब्जॉर्ब जावचे तसले स्टिच न्ही ते लायफ लाँग आसूं का म्हण जाल्यार तितले लायक क्वालिटी आसूं का तितलो सपोर्ट आसूं का आनी तितले एक्युरेट आसूं का तशें आमी सुचर मॅटेरियल चूज करचें. ते हृदय दुखी म्हूण येता ना ते कशें येता म्हळ्यार तुमी सांगले ते नर दुख्खेची नर सप्लाय ना ताका मागीर ते हृदय दुखी म्हूण येता ते कशी त्या दुखी घाय गललाचे दुखी आसना आतां बदनशें सांगचें म्हण जाता एक पेशंटाक कोणें हृदय दुखी म्हूण आसल्यार तांकां येवचें एकय फट्टे दुखी एकय हाताचे शोल्डर पेन म्हूण रेडिएटींग पेन म्हूण आमी म्हणचें वय त्या चडावत टायम कसं म्हळ्यार हार्टाच दुखी रेफर जावन आनीक एरियाक वता चडावत पंत शोल्डर चडावत एक एकल्यांक बॅक पेन आसता एक एकल्यांक हृदय दुखी आसना आनी रुटीन एक एकेंचे टेस्टाक आतां एक डॉक्टरान मेडिकल चेकअपाचे केलें म्हण एक फिजिशनाला वता तांची ECG म्हण एक रुटीनली करता तांची तंतू डिटेक्ट जावन अशें चान्स आसा. सो हृदय दुखी सूर जाला म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार स्टेज एडवान्स जाला म्हूण आनी त्या हृदय दुखी चड चड जाल्यार ताजे अर्थ कसो ताका म्हणचे इंग्लीश टर्म एक एंजायना म्हूण आसा मेडिकल टर्म एंजायना म्हूण म्हणचे त्या दुखयेक त्या चडावत पंत वखद दिले कुडले त्या दुखी उण जाता हाजे अर्थ तो सकट समजले म्हूण न्ही त्या दूख आयल्या निमित्त हार्टांत कसं की तोंदर आसा म्हूण एक इंडिकेशन आयला. सो आतां टेस्ट न्ही करताना कळटा कसं म्हळ्यार खंय ब्लॉक आसा म्हणून हार्टाचे ब्लड सप्लायन आनी त्या ब्लॉक आशिल्लो कसो कर येता म्हणून कडेर मागीर कार्डियोलॉजिस्ट आनी कार्डियाक सर्जनान कोण डिसायड करचें. हां तशें तुमकां एक कार्डियाक सर्जनाला येवका म्हणजे जाल्यार कोणे दुसरे डॉक्टरान ते रेफर करून येवचें समजें. तशें तुमी त्या वेळार सांगताना सांगलें वॅस्क्युलर व्हॅल्व्युलर हे म्हूण सांगलें डिफेक्ट्स म्हणून हे व्हॅल्व्युलर डिफेक्ट्स म्हळ्यार कसं. सो हांव त्या वेळी म्हळ्यार म्हणकेंची एक हार्ट व्हॅल्व नॉर्मली फंक्शन करचें कशें म्हळ्यार एक डिरेक्शनार मात्र ब्लड वचचा सोडता म्हाका शेपास येवच्या सोडूनचें. आतां त्या व्हॅल्व चिक्के टायट जाल्यार चिक्के सान शे जाल्यार पुरो कसं न्ही टायट सान पुरो प्राय जावन जेवचें की न्ही दुसरें कसं सुमार कारण आसा. प्राय जावन अशें जस्ट एक कारण ताचें एक रुमॅटीक हार्ट डिजीज म्हणून एक टर्म आसा सान प्रायरींची हार्टाक व्हॅल्वांतू सगळ्या हार्टाक व्हॅल्वा समेत इन्फ्लेमेशन म्हूण जाता. त्या इन्फ्लेमेशन म्हळ्यार चिक्के दाट जावन येवच्या सूर जाता व्हॅल्व त्या इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन न्ही इन्फ्लेमेशन सूजी वय सूज जावन येता. त्या सूज जावन आयल्या कडेर त्या रिवर्स जायना इट इज इरिवर्सिबल डॅमेज. सो त्या दाट जावन आयलेलो व्हॅल्व इनवेरेबली त्या सपोर्ट करता त्या ओपनिंग. सो ब्लड ब्लड समा बंद जायना एक समा ओपन जायना तशें विविध नमनाचे जाव येता. त्या जेल्ले कुडले कसं जाता म्हळ्यार ब्लड एकय वच्चाक कश्ट ब्लडाक एकय चंपल ब्लड पास म्हाका येवचे आनी एक चेंबर आसा त्या जेल्ले कुडले हार्टा वेरी भार चड मात्र जाता. सो त्या चड चड जाताना हृदय दुखी येवचे कडे स्टेजार बट सुरू जावचे ब्रेथलेसनेस श्वास करच्या कश्ट जावन अशें स्वेटिंग एक्सरसाइज इंटॉलरन्स म्हूण म्हणटा तांची चमकुच्या पुढे जात तशें समांची मनशांक हगूर चमकुच्या उण जावन येता डिस्टन्स हातपाय दुखी आसना हातपाय सम आसता तांची बट हृदयान तूं एक डिस्कम्फर्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಪಲ್ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸ घेवच्या जाता कश्ट जाता तशें जावन सूर जावचे सिम्टम्स म्हणचे म्हण जाल्यार आतां ह्या जेल्ल म्हण जाता री कडेरी करका जाता कसो जाल्यार त्या फुडल्या टायमान पूण एटलिस्ट ओपन व्हॅल्वॉटमी म्हूण एक प्रोसिजर आसता आशिल्लें गाय घालून व्हॅल्व चिक्के सोडोवन दिवच्या जाता आशिल्लें. ह्या पिक्चरान तुमकां दिसता त्या ओपन हार्ट सर्जरी चिंचीक आनी एक पिक्चर दोनी कॅनुला दिसता ताजे मध्य एक हार्टांत ओपन कोर नाशिल्लो आसा ते सुचर्स दिसचे त्या व्हॅल्व स्टिचेस ते आशिल्ले व्हॅल्व तांणी कट कोरून काडला नव हार्ट व्हॅल्व बसोवका इतल्यांची हार्टा व्हॅल्व नमुनवार टायपाचे आसतांची आमी नेक्स्ट स्लायडांत आसतले ते. सो ह्या कोरून आमी आशिल्ले व्हॅल्व कट्ट कोरून त्या डिजीज जावन आशिल्ले दाट व्हॅल्व त्या कट्ट कोरून थंय एक फ्रेश व्हॅल्व बसोवचें जाता. तशें ते व्हॅल्व तुमी फ्रेशली बसोवचे म्हूण म्हणलें ते कसं प्लास्टीक मटेरियल की आमगेले आंगाच कसले कुडक काडून दवरता तशें कसले. सो व्हॅल्व म्हणटाना तांतू दोन नमनाचे आसता एक प्रॉस्थेटीक व्हॅल्व म्हूण तुमी सांगिल्लें म्हणके एक प्लास्टिकाचे आनी मेटलाचे मटेरियलाचे आनी एक बायोप्रॉस्थेटीक व्हॅल्व म्हूण. आतां बायोप्रॉस्थेटीक म्हळ्यार आमगेलींची देहाचे टिश्यू न्ही प्राण्यांगेले देहाचे आतां गायेचे बोवायन पेरिकार्डियम म्हणटा तांची एकय डुकराचे पोर्सायन पेरिकार्डियम म्हूण म्हणटा तांची
त्या वॅल्वाच्या रिंगांतू प्रॉस्थेटिक मटेरियल फिक्स कोणतानी कोर नसता. एकेकाक अनेकाचे वेरी एडवांटेजेस असं डिसएडवांटेजेस असं. बट आम्ही पेशंट चूज करू या पेशंटाक खंयचे व्हॅल्व म्हणून आम्ही चूज करू त्या चूज करचे कोण डॉक्टरान की पेशंटानाची डॉक्टरांना चूज करचे. आता एक पेशंटाक कसं अगत्यस म्हणून डॉक्टरांना डिसाईड करचे त्या कंडिशनाक. एक एकलांक एक नमनाचे व्हॅल्व गलो जाता अनेक नमनाचे गलो जायना तशी. सो चढावत जाऊन यूज करचे आताच्या दिसांतू प्रॉस्थेटिक व्हॅल्वांची. आणि ताजे नंतर एक ब्लड थिनर्स आणि अँटीकोॲग्युलेशन म्हणून म्हणतांची मारी रगत चिक्के सपूर जावचे तेशी आपास क्लॉट जावचे नज म्हणून पत्तळ जावचे तेशी आपास कसले क्लॉट्स नी जावचे नज म्हणून त्या एक टॅब्लेट्स आणि मेडिकेशन सूर करतांची. तो चढावत जाऊन यूज करच्या प्रॉस्थेटिक व्हॅल्व्सांची. त्याच्या आमगेले एक स्लाइड आसा ताजे विशयारी. सो ह्या पिक्चरांत तुमकां नमूनवार नमनाचे हार्ट व्हॅल्व्स दिसता. त्या सुरवेचे 3 अशिला प्रॉस्थेटिक व्हॅल्व म्हणून म्हणचे. तिन्नीन तो एक सिंगल डिस्क असं एक डबल हेमी डिस्क म्हणचे असं एक बॉल इन केज म्हणून असं त्या साईड ओल्ड नमनाचे व्हॅल्व. आत्ता जाऊन यूज करचे एक हार्ट व्हॅल्व म्हळ्यार एक टिल्टिंग डिस्क म्हणून म्हणतांची. सेकंड पिक्चर अशें एक टिल्टिंग डिस्क व्हॅल्वाचे. आणि त्या चर्रीचे तुमकां दिसचे त्या बायोप्रॉस्थेटिक व्हॅल्व सकलचे. मागीर ते मदेन ते सरी जावन त्यावेळी व्हॅल्वच वय त्यावेळी व्हॅल्वेंची त्या व्हॅल्व विदीन व्हॅल्व सर्जरी म्हणून म्हणतांची. कशी म्हळ्यार एक पंत पेशंटाक सर्जरी करूंक जायना तागेल विंगड कंडिशना निमित्त तागेल लंग्स समन आसलारी एके ताका अनकंट्रोल्ड शुगर आनी BP नी आसलारी एके मस्त प्राय जावन आशिल्ले जनांक तसलांक कसं म्हळ्यार त्या सरी जावन दिसचे तुमकां एक त्या स्टेंट हावजींग म्हणचे ताका. आनी ताजे भितर एक तुमकां दिसता पळय त्या व्हॅल्व टिश्यू. सो त्या स्टेंट हावजींग एक्सपांड जाताना त्या व्हॅल्व ते सीट जाता आनी त्या ते देहा भितरय आसता. कॅथेटर इंटरवेंशन त्या करचे कार्डिओलॉजिस्टान. ओके. तशीच आतां ह्या व्हॅल्व सर्जरी केल्यार मस्त सेफ न्हय ताजे निमित्त मस्त समस्या जेता मुखार सुरू म्हणून जन्म घेताची ह्या विशयार कितले सत्यांश फुडलो काळा म्हण जाल्यार वय विशय कसं म्हळ्यार आतां हार्टाच कसं सर्जरी जाल्यार एक मेजर सर्जरी म्हळ्यार भितांची जन हार्ट म्हळ्यार चिके चेड भंय जनाक. आतां बट कशें म्हळ्यार ह्या कोर आतां कितले सेंटर्स आसा म्हळ्यार इंडियांतूंची कितले सेंटर्स आसांची दिसाक कितले सर्जरीज जातांची आसला. सो इट इज डन सेफली. आतां सेफली म्हळ्यार एक हार्ट लंग मशीन त्या मॅनेज करचे डॉक्टर्सान न्ही त्या मॅनेज करूंक एक टीम आसा परफ्युजनिस्ट सांगेल टीम एनेस्थेटिस्ट रुटीन एनेस्थीसिया दितले एनेस्थेटिस्ट न्ही कार्डियाक एनेस्थेटिस्ट म्हणून आसांची. सो इट फॉर्म्स अ हार्ट टीम म्हळ्यार एक कार्डियाक सर्जन कार्डिओलॉजिस्ट कार्डियाक एनेस्थेटिस्ट आनी एक परफ्युजनिस्ट इतले जन एक ऑपरेशनाक ಒಟ್ಟು मेळून येतांची. सो आतां सादारण सेफली करतांची अँड रिजल्ट्स आतां पुलाच्या पेशी मस्त बेटर आसता. सो इवन कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी जाल्यार आतां रुटीन जावन सुमार सेंटर्स करतांची. म्हळ्यार अगत्य आसल्यार ते कोरका पडटा कोरका पडटा. तशीच तुमी त्या वयर सांगले कोरोनरी आर्टरी डिसीजज म्हणून एक सांगले आनी तो मस्त पडटे जी. सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हळ्यार आतां हार्टाचे रक्तनाळ दोन्ही मुख्य आसांची. ते नेक्स्ट स्लायडान येवच्या पयलीं ह्या स्लायडार तुमकां दिसता आयोटा म्हणून एक रक्तनाळ आमी सगळें सांगिल्ले हॉड रक्तनाळ तातूंतल्यान दोन्ही ब्रांचेस येतांची. सो एक लेफ्ट सिस्टम तांबडी कलराचे अशें आयोटा पाईप तातूंतल्यान दोन्ही सनांची ब्लड वेसल्स येवचे तुमकां दिसता. एक लेफ्ट सिस्टम म्हणचे आनी एक रायट सिस्टम म्हणचे. लेफ्ट सिस्टम म्हळ्यार लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी त्या आपास दोन्ही ब्रांच दिता सर्कमफ्लेक्स आनी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी म्हणून आनी एक सिंपल रायट कोरोनरी आर्टरी म्हणून. लेफ्ट सायडाचे हार्टाक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाय करता रायट सायडाचे रायट कोरोनरी आर्टरी सप्लाय करता. ह्या सामान्य जावन आनी सुमार नमनाचे परम्युटेशन्स आनी कॉम्बिनेशन्स म्हणजे तसले आसा. बट सिंपल जावन सांगचे म्हण जाल्यार ह्या दोन्ही मेन रक्तनाळ अशें हार्टाचे रक्तनाळया हार्टाकांची ब्लड सप्लाय दिवची तसले रक्तनाळया. आतां तांतू ब्लॉक जावन येवचे म्हळ्यार एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणून एक आमी म्हणतांची. कोलेस्ट्रॉल चड जाल्यार कोलेस्ट्रॉल चड जाल्या निमित्त त्या ब्लड वेसलांत ते डेपॉझिट जाता. भायर दाखोवन कोणी थोडशे दिसच्या पळोवं बट भितर दाखोवन त्या डेपॉझिट जाताना ब्लड फ्लोची समा उणी जाता. सो ब्लड फ्लो तितलो उणी जाल्यार क्रिटिकल स्टेनोसिस म्हणून म्हणतांची क्रिटिकल ओक्लुजन क्रॉनिक टोटल ओक्लुजन CTO म्हणून म्हणतात त्या जाताना
एक अटॅक येवचे तसले एक संदर्भ येता. अटॅक म्हळ्यार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन म्हणून आमी म्हणचे, हार्ट अटॅक म्हणचे ताका. हार्ट अटॅक म्हळ्यार ते फायनल स्टेप. आतां ब्लॉक मस्त ना म्हण जाल्यार सुरवेक काम करताना कसले अर्धा दूख येवचे सुरू जाता. सो त्या इंडिकेशन कशें की तोंदरे आसा म्हणून त्या चड जावन त्या एक लेवलार पावता ब्लड सप्लाय पावयना हार्टाक, त्या जाताना अटॅक जावचे. अटॅक जाले कुडले त्या पार्ट हार्टाचे काम करचे राबता. त्या कशें हार्ट बिहेव करता म्हणून प्रेडिक्ट करूं जायना. सो बेस्ट स्टेज कसं म्हळ्यार अर्धा दूख सूर जातानांची एक डॉक्टरला वचून दाखयल्यार तांणी एक ECG घी म्हूण करतांची, तावळे म्हळ्यार एंजियोग्राम म्हूण करतांची, जाल्यार स्टेंट घालतांची, ब्लॉक स्टेंटेबल म्हूण जाल्यार स्टेंट घालचे तसले न्हय म्हूण जाल्यार अटॅक येवचे फुडेंची आसा कडेन स्टेंट घालचे तसले न्हय म्हूण जाल्यार कॅन्डिडेट मागीर बायपास सर्जरी म्हणून करता जाता. बायपास सर्जरी म्हणून आमी मस्त आयकल्यांची, जाल्यार ताजे बद्दल आमकां कसली माहिती मस्त ना आमगे लोकांक. हाजे विशयार एक चंदायेरी आमकां सांगल्यार आमगे विक्षकांकय आमकांय सगळ्यांकय मस्त उपकार जाता म्हणून हांव लेखता. सो हांव हाजेंच कंटिन्यू करता. कोरोनरी आर्टरीचे सायज कशें म्हळ्यार सनांची ते मस्त सन 2 मिलीमीटर आसता की 3 मिलीमीटर आसता. इंडियन पॉप्युलेशनांत सादारण 1-2 मिलीमीटर म्हणून म्हणयात ताजे सायज. सो त्या मायक्रोस्कोपा अंडर या बायल मनशाला दादल्यान ते कल्याक आसता चडावत धरल मनशान तूं येवचे आनी डायबिटीज आशिल्ल्यांक चड चान्स अशे, स्मोक करतल्यांक चड चान्स अशे आनी ओबेसिटी म्हणून आशिल्ल्यांक चड चान्स अशे. तशें जाल्यार धरल मनशान तूं चड कॉमनली दिसचे बायल मनशांक गेले पयशे. सो हांत कसो जाता म्हळ्यार त्या ब्लॉक थिकनेस सांगता आसले तुमी, आर्टरीज थिकनेस इंडियन पॉप्युलेशनाचे किसान. सो इट इज सर्जरी विच इज डन विथ ऑपरेटिंग लूप्स म्हणटांची. कन्नडकांची मायक्रोस्कोप अटॅच जावन येता. त्या मायक्रोस्कोपा अंडर आमी पळोवन तितले सान सायजाचे स्टिच घेवका जाता. केसा तितल्या सान आशिल्ले सपोर आशिल्ले त्या सायजाचे स्टिच घेवन करता जाता सर्जरीज. आनी हाका यूज करच्या जावचे तसले कॉन्ड्युट्स म्हणून आमी म्हणचे, रक्तनाळाचे बायपास करचे म्हूण जाल्यार अनेक रक्तनाळां आसूंक जाता. त्या देहाचे विंगड पार्टात बायपास म्हळ्यार ताचे एक एंड आसा अनेक एंडाक रगत सप्लाय करचे म्हळ्यार मदीं ताचे ब्लॉक आसता, एक कडेन ब्लॉक आसता. त्या ब्लॉकाचे तुग्गू आमी एक ब्लड सप्लाय तशी करता जाता. कशी करचे म्हणजे त्या टेक्निकाक बायपास म्हणचे. एक तुमकां सामान्य जावन एक एग्जाम्पल दिवचे म्हूण जाल्यार एक मेन रोड आसता, त्या मेन रोडान तो ब्लॉक आसता. ब्लॉक जल म्हूण धरया. ब्लॉक जाल्यार व्हेकल्स कशी वतांची न वाट सोदून वतांची. एक सपोर वाट आसता, सपोर वाटेर पावनांचे टायमार म्हणून सायड रोड आसल्यार तशान वताची. वेळाज ते एक तांणी फ्लायओव्हरशा बंदिल्यार एक नवे मार्ग घालल्यार ताका आमी बायपास म्हणून म्हणटा. सो तशें केल्यार हार्टाक अटॅक येवचे पयशे फुडेंची हार्टाक वांचोवचा जाता आनी जीव वांचोवचा जाता. आनी तुमी सांगले बायपास म्हळ्यार डायबिटीज आनी BP आनी धुम्रपान करतलो मनशांक तूं मस्त कॉमनली पळोवच्या मेळटा म्हणून ब्लॉक. तशी हे सनप्राय तशें बायपास सर्जरी जायना. सनप्रायाचे हांकां चडावत जावन ब्लॉक्स आसना हार्टाचे ब्लड वेसल्सांत. सो आतां बट सनप्रायरी मेळटा पळोवच्या मेळटा 30-40 वर्सां ह्या प्रायर समेत आतां पळोवच्या एक केसीस मेळटा. बट सामान्य जावन मनशां म्हणजे जाल्यार 50-60 इयर्स त्या एज आशिल्ल्यांक चड पेशंट्स आमकां पळोवच्या मेळचे. आतां तशें जाल्यार बायपास सर्जरीन तूं ते ब्लॉक आमी चुकसून अनेक दिक्काच्यान ब्लड सप्लाय करता जाल्यार ताका एक नवे पायप अशी घाल नको. ते आमी म्हळ्यार कसं मटेरियल ते म्हळ्यार आमी आमगेले देहाचे कसले अंग काण करचे की न्ही दुसरे भायर सुकून कसले पायप मटेरियल प्लास्टीक मटेरियल तसं कसले आसता. कोरोनरी बायपासांत मात्र आमकां विंगड कसले प्रोस्थेटीक म्हणून एक मटेरियल ना. सना ट्यूब म्हणून तसं घालचे तसं ना, तितलो सान ब्लड वेसल. सो करचे कसं म्हळ्यार सुमार कॉन्ड्युट्स म्हणचे. कॉन्ड्युट म्हळ्यार एक ट्यूब अशें देहा भितर आसचे. ते आतां देहा भितर म्हळ्यार खंय दाखोवन करचे म्हणून तुमकां ह्या पिक्चरांत ऑफकोर्स दिसता त्या ब्लॉक आशिल्ले प्लाक म्हणून. नेक्स्ट पिक्चरांत मे बी आमी घाल्ला थंय हांगा नमूनवार नमनाचे बायपास कशी जावचे म्हणून आमी हाजे बद्दल दिता. सो सुरवे पिक्चर तुमकां 4 हार्ट दिसता. ते सुरवेच्या हार्टान एक रक्तनाळ तुमकां दिसता. त्या आयोटा म्हणून एक रक्तनाळाचे ब्रांच दाखोवन येवचे ताका इंटरनल मेमरी आर्टरी म्हणून म्हणचे. हृदयाच्या भितरी आसता.
सो त्या एक पार्ट कट्टुकोन तेजे अनेक एंडस पळ बायपास करून यूज करचे त्या ब्लॉकाचे मुखार घालचे सो त्यांची रगत ब्लड सप्लाय दिता हार्टाक हे सिंपल जावन करचे म्हणटल्यार आमी म्हणटा हाका गोल्ड स्टँडर्ड ग्राफ्ट म्हणून हाजी क्वालिटी समेत लायक असते त्यामध्ये आर्टरी आता असल आर्टरी अशे दोन मात्र देहांत एक लेफ्ट सायडाक आणि एक राईट सायडाक लेफ्ट सायडाचे आमी यूज करचे आमी जावन पय्यांतू सेफेनस वेन म्हणून एक आसा ते आनी एक कॉन्ड्यूट आता रक्तनाळ पय्यांतू आर्टरीनी वेन म्हणून आसा असल आर्टरी एक दोन अशे बट वेन्स 4-5 आसता आनी तुला एक कळ्ळारी काय तोंदरे जायना पय्याक सो तसल एक ग्रेट सेफेनस वेन म्हणून आसा त्या वेन आमी काणून ताजी सायज सादारण ह्या सायजाक मॅच जाता सो आमी त्या बायपास करूंक यूज करता आयोटा दोकून कोरोनरी आर्टरीक एनास्टमोस करूंक एनास्टमोस म्हळ्यार शिवण घालच्याक एनास्टमोस म्हणून म्हणचे आमी तशें वेन यूज करता वेन आमी 2-3 ग्राफ्ट आसतना वेन खंडित घात पडटा वेराज एक ग्राफ्ट म्हण जाल्यार एक दोनी ग्राफ्ट म्हण जाल्यार एक आमी सांगले त्या सुरवेज पिक्चरा दिशिल्ले मणक्यांची त्या ग्राफ्ट आनी एक कसं म्हळ्यार हत्ताचे रेडियल आर्टरी म्हणून एक आसा हत्तांत 2 आर्टरी आसता रेडियल नी अल्नार आर्टरी म्हणून अल्नार आर्टरी मातशी हॉड रेडियल आर्टरीची किसान रेडियल आर्टरीची सायज सादारण परफेक्ट जाता ह्या सायजाक ब्लड वेसलाचे सो ह्या एक 3 कॉन्ड्यूट म्हणून म्हणचे आमी हांगा 3 जाग्यार दोकून आमकां ग्राफ्ट हार्वेस्ट करूंक मेळटा बायपासाक आतां तशें जाल्यार आतां एक बायपास सर्जरी जाल्यार मनशाले पय्याक एक घाय आसता म्हण म्हणचे तुमी वय पय्या दोकून वेन काडचे म्हूण आसता सो पय्याक एक घाय आसता हरद्याक एक गायो त्या हार्टा एक्सपोजरा खातीर पय्याक एक गायो त्या वेन हार्वेस्ट करचे खातीर तशें जाल्यार एक मनशा पळयतना ताका पांय पळयतना तांकां कळटा हाका एक बायपास सर्जरी जाता हाका कसगी एक बायपास जाला हार्टाच्या अशा पुरो एक मुखार सून आमी नेक्स्ट स्लायड जावन तूं वॅस्क्युलर सर्जरीत पळयतना बायपास तांय जाल्यार यूज करूंक यूज करता अत्या बायपास सर्जरी जत्तरी कसं पुरा नमण्याचे आहार घेवेत आणि कसं पथ्य अगत्यस कसं जागृत घेवच्या पेशंटान म्हणून म्हणत एक विषयारी इन्क्लुडिंग फूड व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं डायटरी कंट्रोल ऑफ सो मेनी थिंग्स आमी म्हणटाची सो एक कसं असेल सर्जरी जातरी पेशंटान एशींची बेड रेस्ट घेवका म्हणून काय ना सर्जरींची करचे कसं म्हळ्यार पेशंटाक एक नियर नॉर्मल लायफ आपास मेळचे खातीर क्वॉलिटी ऑफ लायफ हॅम्पर जावच्या नज्या म्हणून आता एक पेशंटान ऑपरेशन जाल्लें जाताना 2 दीस भितर 2 दीस ICUंत आसता मे बी 1 दिवस वेंटिलेटरार आसता तांतू त्याने जे तरी एक पेशंटा चमकावन आमी वॉर्डाक शिफ्ट करताची त्या वॉर्डांनी शिफ्ट करून जेतना आतां एक पेशंटाक शुगर आसा म्हण जाल्यार त्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल दवरता तेजे शुगर मस्त वयर तुगवच्या सोडूंक नज्या पेशंटांनी हॉस्पिटला आसतना डॉक्टर्स आनी नर्सस त्या विशयी पळयताची घरा वत तरी पेशंटान जागृत करका शुगर कंट्रोलार दवरका BP कंट्रोलार दवरका पडटा तशी खावचे विशयी कोलेस्ट्रॉल उण करका जाता कत्तलांत सो तशें आसता प्रोटीन डायट घेवका जाता इता म्हळ्यार आतां खंयचेय मेजर सर्जरी म्हणटाना आतां एक पेशंट कोणें एक हॉस्पिटलान इतले दिवस आसून रिकवरी जाताना तांगेले मसल मास उण जावन येता सपूर जावन येता तांची त्या सपूर जावन येवच्या हेल्दी विशय न्ही सो मसल मास उण जाताना मसल आपास ग्रो करका म्हणजे जाल्यार प्रोटीन सगळ्यात पडटा सो प्रोटीन डायट म्हणून आमी प्रिस्क्रायब करताची तशी विविध नमनाचे असेल पळयतात तेल्लट कसले आपासत तेल म्हळ्यार तांतू कोलेस्ट्रॉल अशें साध्य आसा सो तेल्लट आशिल्ले पयशे आशिल्ले तसले खावच्या नज तशी नमुनवार आमी सांगताची डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या 3 विशय पळयल्यार सुमार सकट प्रॉब्लेम्स जायना पोस्ट ऑपरेटिव्ह तांकां आतां ऑपरेशन जाल्ल्या जत्तरी ह्या आस्पत्र्यान कितले दीस आसको पडटा आमी सादारण एक 2 दिवस ICUंत आसता पेशंट 3 दिवस वॉर्डाक शिफ्ट जावन आसता ताजे नंतर एक 5 दिवसाच्या मारी हॉस्पिटलांत आसता हांव म्हणचे सिंपल केसीस आसल्यार ऑब्जर्वेशनाचे सिंपल केसीस कसलेंची कॉम्प्लिकेशन नासलेले स्ट्रेट फॉरवर्ड केसीस म्हण जाल्यार एक 5 दिवस वॉर्डांत आसताची म्हळ्यार ऑपरेशन जातरी चेस्ट ट्यूब्स म्हण आसता विंगड कॅथिटर न्ही आसता त्या आशिल्ले निमित्त आनी विंगड लायन्स आसता सो ते एक कडचे एक दिवस एक कडचे आसता प्रोटोकॉला प्रकार त्या सकळ काणू पेशंट फुल्ल स्टेबल जावन जातरी मागीर घरा पेटत सो एक सादारण 10 दिवस एक पेशंट हॉस्पिटला आसता ऑपरेटिंग डेक आनी फुडल्या दिवस एडमिशन कुडसून 2-3 दिवस फुल एडमिशन कुडसून एक 10 दिवस पेशंटान हॉस्पिटला आसोवका जाता सादारण
तशें तांणी सांगतांच केलो जन हे बायपास सर्जरी जेल मनशांक कोपास हरद्या दूख येना तांगेले हरदे भद्र जाल्ले म्हळ्यार सेफ जाल्ले म्हण म्हणटाची हें कितलें सम सो आमी म्हणचे बायपास म्हळ्यार एक पेशंटाक एक सेकंड चान्स लायफा मेळ्ळल म्हणकेंची म्हूण म्हणचे इता म्हळ्यार हांव म्हणाल म्हणके क्वॉलिटी ऑफ लायफ मस्त इम्प्रूव जाता. सो फूड ब्लॉक आशिल्ल्या निमित्त त्या हरदा दुखीन येवचें आशिल्ल्या त्या सकट कंप्लिटली रपता प्रोवायडेड हार्ट अटॅक जाय म्हूण जाल्यार हार्ट अटॅक जावचे पयस फुडेंची ह्या सर्जरी केल्यार. सो अशें करताना ऑपरेशन कोण जाता तरी पेशंटाक कसले ब्लॉक ना आतां ब्लॉक आशिल्ले ते इट डजंट मॅटर इता मार ब्लड सप्लाय सम आसा आनी हार्ट सम फंक्शन जाता. सो एक नियर नॉर्मल कंडिशन अशें जाता. ऑपरेशना संबंध पट्टल आशिल्ले कॉम्प्लिकेशन्स एक कंडिशन कॉम्प्लिकेशन्स म्हूण म्हणचे नाका ताजे जाग्रत आतां हर्द ओपन केला म्हळ्यार ते बंद करतना आमी ते स्टील वायर घालून बंद करचे. ताजे चिक्के धरलेल म्हणके दुखी आसता पेशंटाक 6 म्हयने ते आसता त्या सादारण सो त्या जाग्रत करका. एक स्टर्नल बाइंडर म्हूण म्हणटा एक बेल्ट घालल म्हणके पोटाक सर्जरी जाता बेल्ट घालल म्हणके हर्द्याक येता तसले एक बेल्ट आसा त्या घालका जाता पेशंटान. तशेंची पेशंटान तर स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजीस म्हूण एक करका लंग्सा एक्सरसाइज दिवका हें सेट करताना आनी ऑफकोर्स डायटरी मॉडिफिकेशन नी करका जाता. अशें करून सादारण एक पेशंट 3 म्हयने भितरी फुडल्या मणक्यांची नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम करूं जाता. आमगेले सुमार सकट पेशंट्स सर्जरी जावन जातरी 3 म्हयने भितरी सर्जरी केला म्हणूनची कळना पळयतान तांणी तसले एक लेवलार तांगेले एक्टिविटीज वापस सुरू केला. त्यामुळे तुम्ही सांगले एक हार्ट लंग पंप म्हणून आता ह्या बायपास सर्जरी करतना ते हार्ट लंग पंपाचे वापरता गे तुम्ही हांगा 2 नमनाचे हार्ट सर्जरी आसता बायपास करताना. हार्ट लंग मशीन म्हळ्यार ओपन हार्ट सर्जरीक यूज करचे. एक पंत ताज्या गती पडता कोरोनरी आर्टरी बायपास करताना. सो हांतू 2 नमनाची सर्जरी आसता CABG म्हळ्यार एक ऑन पंप म्हणचे आनी एक ऑफ पंप म्हणून. आतां एक हार्ट तितलो सिरियस ना म्हणून जाल्यार त्या हार्ट बीट जावचे अरेस्ट करका म्हणून एक इंस्ट्रुमेंट्स आसता तांची. एक ताजें नांव कसं म्हळ्यार एकाचें नांव ऑक्टोपस म्हणून आनी एकाचें नांव स्टारफिश म्हणून. हाजें काम कसं म्हळ्यार त्या एक पार्ट हार्टाचे 1 इंच बाय 1 इंच आशिल्ली एरिया बायपास करचे जागो त्या हा पार्ट मूव जायना तशें मस्त हलना तशें पळयता. कोरोनरी आर्टरी म्हळ्यार हार्टाचे भितर अशें न्ही हार्टाचे सर्फेसा वयर अशें सो त्या दोळा दिसता. सो ताजे वयर गाय घालताना हार्ट त्या एरिया बीट जाल्यार आमकां गाय घालूंक कश्ट जाता. सो त्या एक एरिया मात्र इमोबिलायज करच्याक ह्या इंस्ट्रुमेंट्स यूज करचे. सो तशी करूं जाता म्हणल्यार सर्जरीक ऑफ पंप म्हणचे म्हळ्यार पंप नातेल सर्जरी म्हणून. एक पंत कशें म्हळ्यार हार्ट चिक्की सिक्क जावन आसता तानांची एक अटॅक जावन आसता ऑलरेडी हार्टाक एक हार्टाचें फंक्शन मस्त आसतना विंगड कसल्यांची डिजीज आसूं न्हू. सो तेन्ना कसं म्हळ्यार हार्टाक सपोर्ट दिवका जाता. सपोर्ट दिवचे कशें म्हळ्यार हार्ट लंग मशिनाक कनेक्ट करून ताका ऑन पंप कार्डियाक सर्जरी म्हणचे ऑन पंप CABG म्हणचे. आतां बट चडावत ऑफ पंपांची करूंक जाता. सिंपल आशिल्लें एक ग्राफ्ट एक 2 ग्राफ्ट आशिल्ले पेशंट्सांक हेल्दी हार्ट्स म्हणटाचे आमी इवन एंजायन आसून जाल्यार फेरली हेल्दी हार्ट्स म्हूण जाल्यार विदाउट हार्ट लंग मशीनय करताचे. आता तुम्ही त्यावेळी सांगले ह्या कोरोनरी आर्टरी बायपास सर्जरी हार्ट अटॅक येवचे फुडेंची कोरका म्हणून. आता पक्कन हार्ट अटॅक येता आयल्यार मागीर करूं जायना तें हार्ट अटॅक येता तरी करूं जाता. अगर ते सर्जरीच्या हार्ट अटॅक नंतर जाल्यार आसता बायपास म्हळ्यार फ्रेश ब्लड सप्लाय दिवच्याक. बट ताजे नंतर हार्टाची रिकवरी कंप्लीट म्हणून जाय ना. 100% रिकवरी एक फुडल्याच मणक्यांचें काम करूं जाता की म्हणून सांगच्या जायना. एकल्यांक त्या वेळी रिकवर जाता. आतां हार्ट अटॅक कुडले जाल्ले कुडले फॉर दॅट पेशंटान हॉस्पिटला भितर आसूं का तेन्ना हार्ट अटॅक जाल्यार तेन्ना कुडले बायपास करूंक म्हणून बरें जाता. तेन्ना रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट आसता ओगी जाल्यार. आतां हार्ट अटॅक जावनूच आयल्यार तशी तसले पेशंट्सांक एट द टायम वेट करून चिके स्टेबल न्ही जातरी मागीर बायपास करचें म्हणून आसता. तेन्ना वरलेल पार्ट हार्टाचे अटॅक जायनाशिल्ले पार्ट त्या वंचोवच्याक जाता. म्हणजे अटॅक जाल्ले पार्ट वता अटॅक जाल्ले पार्ट युजली वता अनलेस भारी वगी सर्जरी हाडल्यार मात्र म्हणून. तशीच ते जन सांगता कसं म्हळ्यार हे मिथ्य गी तथ्य म्हणून तुमगेलें लिंबूचें मिथ्य गी फॅक्ट म्हण लिंबूच तुमगेलें हांवें
चड कोप आशिल्ल्या मनशांक हार्ट अटॅक चड जाता तांकां ऑपरेशनाचे गरज आसा म्हणून. चड कोप आशिल्ल्यांक म्हूण न्ही, बेसिकली ह्या सेकडे दीज आर ओनली स्टिम्युलाय. एक कसले आतां चडावत एक इमोशनल एक स्टिम्युलस आशिल्लें मागीर एकल्यांक तुमी टीव्हीर पळयल्यार हार्ट अटॅक सडन येवचे, चड कोप आसता आनी मस्त बेजार जाल्यार तशें म्हूण ह्या एक स्टिम्युलस मात्र हार्ट अटॅकाक. बट विशय कसो म्हळ्यार जनांक गोत्तो सुका ऑलरेडी त्या हार्टा भितर कशी तोंदरे आशिल्ल्या, ऑलरेडी ब्लॉक आसून आशिल्ल्या, ह्या एक स्टिम्युलसा निमित्त त्या भायर येयला म्हणून. हाजे निमित्त एक दुखी सूर जाता, एक मस्त कोप आयलेल्या मनशाक सडन तेन्ना एक अटॅक येयला म्हूण म्हणटांची त्या आशिल्ल्यांची ब्लॉक चिके चड जावन त्या एक इट वील बी जस्ट वन स्टिम्युलस, एक कॉन्ट्रिब्युटरी फॅक्टर म्हूण म्हणचे आमी. सो त्या कॉन्ट्रिब्युटरी फॅक्टरा निमित्त आशिल्ल्या तोंदऱ्यांची दिसता दोळ्याक. तशें न्हू हक्कानी हे ट्रिगर मात्र ते म्हणून ट्रिगर. तशें त्या वळी तुमी ते बायपास म्हणटाना हे कोरोनरी आर्टरी बायपास म्हळ्यार ते तुमी कोरोनरी आर्टरी म्हणले वर्डाक चिकी चड स्ट्रेस दिसता आशिल्लीची. दुसरे कसं नामनेचे पुरो बायपास म्हणून आसा. दुसरं आतां आमी बायपास खंयच्यांची रक्तनाळाक करयत. कोरोनरी आर्टरी म्हळ्यार हार्टा मास्यात येदोळ सर तेमी उलयले जाल्यार हार्टाचे विशय मात्र. आतां ह्यांचे सेशनाचे नेक्स्ट पार्ट पळयल्यार वॅस्क्युलर सर्जरीन तूं हातपांया अशें रक्तनाळ के पोट्टा आशिल्ल्या रक्तनाळांत ब्लॉक आसल्यार कसं करचें म्हणून. थंय जाल्यार ब्लॉक जावचे साध्यता आसा आनी थंय जावचे ब्लॉक हाज्या पाशी हॉड सायजाचे, म्हळ्यार रक्तनाळाची सायज हॉड. सो थंय कंप्लीट ब्लॉक जाताना विंगड नमनाचे सिम्पटम्स सुरू जाता. आतां अर्ध्या दोगी अशे पेशंट्सांक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक जाल्यार तशींच आतां एक एग्जाम्पल घेतारी पांयाचे एक रक्तनाळ आर्टरी तंतू ब्लॉक जालें म्हूण धरया. तंतू ब्लॉक जाल्यार फस्ट सुरू जावचे पेशंटाक पांया दुखी नमुनवार नमनाचे आसता. हक्काक एक मेडिकल टर्म कसं म्हळ्यार क्लॉडिकेशन म्हणून. क्लॉडिकेशन म्हळ्यार ताजेर तूं पेशंट चमकताना चड दुखी येता, पेशंटान चमकूच रब्बेल कोरले त्या रिलीफ मेळटा पेशंटाक. रिवर्सिबल पास एंजायना म्हणून एक आमी वर्ड यूज केलेलो तशी हांगा क्लॉडिकेशन म्हणून ह्या सेकंड मेडिकल टर्मिनॉलॉजी. अर्थ कसं म्हळ्यार दोनीचे ब्लड सप्लाय उण जाला त्या एक पार्टाक बॉडीचे. पांयाक ब्लड सप्लाय उण जाल्यार पांया दुखी येवन क्रॅम्प्स अशे येता. क्रॅम्प्स अशे येवन पेशंटान रब्बुका जाता, रेस्ट घेवूका जाता, बेसुका जाता. बसले कोडले पेशंटाक रिलीफ मेळटा. कालक्रमेण कसं जाता म्हळ्यार ह्या चमकूच्या जावचे डिस्टन्स उणे उणे जावन येता, ब्लॉक चड जाता वताना. सो तेन्ना पळोवपा जाता पेशंटान तेन्ना येवचे पेशंट हॉस्पिटलाक आनी मागीर टेस्ट करून पळयताना कळटा ब्लॉक आसा की ब्लॉक कितलो आसा आनी ब्लॉक आशिल्ले निमित्त कसो करूं जाता. सक्कट पेशंट्सांक बायपास की एक क्लॉट करचें म्हणून जायना. आमी एक थंय जाल्यार एक एंजिओग्राम म्हूण आसता, आमी त्या वेळी कोरोनरी एंजिओग्राम म्हणून एंजिओप्लास्टी म्हळ्यार हार्टांत ब्लॉक असल्या मात्र न्ही, खंय अंगांत खंय देहांत खंयचे रक्तनाळांत ते ब्लॉक असल्यार करूं जाता म्हणून. हाका पेरिफेरल एंजिओग्राम म्हणून म्हणचे. पेरिफेरल एंजिओग्राम एंड पेरिफेरल एंजिओप्लास्टी एंड पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिजीज आमगेलो नेक्स्ट टॉपिक. ओके, त्याची आतां आमगेलो एक स्लायड आसा. वॅस्क्युलर एनाटॉमी म्हळ्यार पयलीं आमकां हे वॅस्क्युलर सिस्टम कसो म्हणून अर्थ जाल्यार मात्र आमी ताजे म्हळ्यार रोग कसो जाल्यार म्हणून आमकां अर्थ जावचें साध्य आसा. तशें हे वॅस्क्युलर एनाटॉमीचे आमगेले स्लायड सांगता कसो म्हणून. सो तुमकां ह्या स्क्रिनार आतां दिसचें देहा भितर कशी रक्त संचार जाता म्हणून. हार्ट आदोकून येवचे एक मुख्य रक्तनाळ आयोटा म्हणून. आयोटा म्हळ्यार अर्द्या दोकून पोट्टा ते वता ते तशें बेंड जावन त्या मनशाचें चित्र पळयल्यार ते वयर सुकून लेफ्ट रायटा बेंड जावन आमगेले रायट तागेले लेफ्ट बेंड जावन सकलता येता. सो द आयोटा म्हणाल्या लेफ्ट वेंट्रिकल म्हणाल एक जाग्यार दखून आयोटिक व्हॅल्वा वयर सूर जावचे. त्या व्हॅल्वा वयर सूर जावन अर्द्यांतूंच ते गुंतता गुणू तंतुलान एक ब्रांच दोन ब्रांच मत्त्याक वता, येदे ब्रांच हाता वता ब्लड सप्लाय दिवच्याक आनी ताजे नंतर मुख्य तुग्गू पोट्टा ते वता. पोट्टांत पावतरी कसो जाता म्हळ्यार ते ब्रांच जाता. एक लेफ्ट सायडाक लेफ्ट पांयाक, एक रायट पांयाक रायट सायडाक. आनी पोट्टांत इंटेस्टायन्साक सप्लाय करचे आनी किडनी सप्लाय करचे, ताका रिनल आर्टरीज म्हणचे, लेफ्ट आनी रायट रिनल आर्टरी. इंटेस्टायन म्हळ्यार सप्लाय करचे मिसेंट्रीक आर्टरीज म्हणचे, सुपिरियर मिसेंट्रीक आर्टरी म्हणून एक आसा, इन्फिरियर मिसेंट्रीक आर्टरी म्हणून आसा. आनी तो दिसेश ना तुमकां मस्त सन ब्रांचेस दाखोवपा पडना. सुमार ब्रांचेस आसता तशी. तो आमी येदो सारी मुख्य ब्रांचेस मात्र मेन्शन केला.
वय तशें वचून ते 2 पांयां वता. या सेम चित्र नेक्स्ट अंतू दाखयताना यांचे मॅग्निफाय करताना तुमकां दिसता वयरी मत्त्या वच्चे गळा दाखून वच्चाक कॅरोटीड आर्टरी म्हणचे आणि त्या आर्च ऑफ आयोटा म्हणून एक आसा त्या आयोटाचे एक पार्टा नांव आर्च म्हणून ते बेंड जालेले पार्ट. बेंड जावचे पार्ट आर्च म्हणचे आणि थंय दाखून अनेक सबक्लेवियन आर्टरी म्हणून आसा त्या हाता वच्चे ब्रांच थंय दाखून डिसेंडिंग थोरासिक आयोटा म्हणून म्हणचे एक डायफ्राम म्हणून एक स्ट्रक्चर आसा मी प्रिवियस सेशनांत म्हणाल पोटाचे आणि हृदयानी पोट सेपरेट करचे वय एक मसल त्या पार्टिशन शे एक ताजे तुग्गू त्या एब्डॉमिनल आयोटा म्हणून जाता सेम रक्तनाळ ताजे नाव मात्र चेंज जाता पोट्टा पावतारी त्या 2 भाग जावचे त्या सुद्धा मुख्य भाग कसं म्हळ्यार आयलियाक आर्टरी म्हणचे ताका लेफ्ट कॉमन आयलियाक आर्टरी न्ही रायट कॉमन आयलियाक आर्टरी आणि ताजे वयरी 2 किडनीज आसा ताका किडनी वाच्याक लेफ्ट रिनल आर्टरी आनी रायट रिनल आर्टरी म्हणचे मुख्य जावन सांगचे म्हळ्यार ह्या मेन ब्रांच आसा. हे भारी छंद जावन तुम्ही एक्सप्लेन केली आहे. एक हृदय हार्टा सुकून कशी दुसरे भागा वता आनी ताका कितले दुसरें नांव आसा म्हणून भारी छंद जावन म्हळ्यार समो मना वच्चे एक्सप्लेन केलें तुमी. तशी आतां वास्क्युलर सिस्टम म्हणटना तांतू कसो पुरा रोग आसता. आता मी इथलं दाखयलेल्या ब्लड वेसल्स अंतू हेंचे लेवलार ब्लॉक जावचे साध्य आसा. कॉमनली जावचे ब्लॉक पोट्टा आशिल्ल्या आयोटा अंतू आयोटा म्हणटा रक्तनाळ अंतू आणि आयलियाक आर्टरी म्हणून हांव मेन्शन केलें तांतू त्या सोडल्यार पांया वच्चे रक्तनाळांत ब्लॉक जावचे चान्स आसा. पांया वच्चे ब्लड वेसल्साक रक्तनाळाक फेमोरल आर्टरी म्हणून म्हणचे आनी ताजे दोग मस्त सुमार नांव आशिल्ले ब्रांचेस आसतात ते मेन्शन करचे नाका. सो कॉमन जावन ब्लॉक जावचे जागा या एक आयोटा एक आयलियाक आर्टरी म्हणचे आनी एक फेमोरल आर्टरी. सो खंयचे लेवलार ब्लॉक आसा म्हूण पळोवन ताजे प्रकार विंगड सर्जरीज आसा. आनी नेक्स्ट स्लायड अंतू तुमकां ते दाखोव येता. ह्या अंतू सुरवेचे पिक्चर तुमकां दिसता ए म्हणून आशिल्लें एक स्केच या नॉर्मल अशी अशें त्या आयोटा एब्डॉमिनल आयोटा दाखून 2 रिनल आर्टरी येवचे सुरवेक किडनी दिसना पांया वच्चे रक्तनाळ अंतू दिसता कसले ब्लॉक दिसना अंतू सुरवेच्या अंतू दोनीचे अंतू तुमकां दिसता कसं म्हळ्यार एक हळदू बण्णाचे त्या ब्लॉक या एक नमनाचे ब्लॉक एग्जाम्पल हांगा आसा दोन्ही आयलियाक आर्टरी ब्लॉक जाला ह्या पिक्चरांतू. सो त्या आयलियाक ब्लॉक म्हणचे आमी आयोटो आयलियाक सेगमेंट आशिल्ले ब्लॉक म्हणून तिन्नीच्यान तुमकां दिसता दोनी सायडान ते आयलियाक आर्टरी मात्र ब्लॉक जाला और रादर फेमोरल आर्टरी ब्लॉक जावच्या सूर जाला ते. सो ह्या सेपरेट ब्लॉक एक ब्लॉक न्ही. सो हक्क यूज करचे ग्राफ्ट विंगड वयरच्याक यूज करचे टेक्नीक विंगड. तशी आहे दुसरे नमनेर आसा म्हणून आतां हृदयानंतर दुसरे कडेन ब्लॉक जावच्याक कारण सेम गी पुरा कारण चढावत सेम कारणांची चढावत सेम कारणांची आपण स्मोक केलेलांक हृदय पश्चड पांया आशिल्लें ब्लड सप्लाय उण जावन येता. सो पांयांत विशय कसो म्हळ्यार हात पांयांत रक्त संचार उण जाल्लो जाताना दूख येता म्हणून म्हळ्यार जाता वळी त्या दूख येवच्या फ्रिक्वेन्सी चड जाता आनी कसले कर नातल्यार ह्या स्टेजार चमकोच्या जावचे डिस्टन्स उणे जावन येता. एक क्रिटिकल पॉयंट पावले नंतर कसं जाता म्हळ्यार रक्त संचार फुल बंद जाता पांया वच्चे त्या स्टेजार कसं म्हळ्यार गँग्रीन म्हणून म्हणटाचे आमी. गँग्रीन म्हळ्यार पांया बोट काळे जावन येवचे एक पांय काळे जावन येवचे एकलांक कुसून येवचे कितें सुरवेक थंड जावन येता. थंड जावन येता रे मागीर हगोर पर्पल बण्ण जाता नील जावन येता. ताजे नंतर एक कसले कर म्हणून जाता पांयाक मागीर कुसून वचा सूर जाता आनी कुसून वता रे ताका गँग्रीन म्हणचे काळ जावन येता. ताजे नंतर त्या पांय वांचोवच्याक जायना मागीर ताजे सर्जरी अशें पांय कट करचे सर्जरी एम्पुटेशन म्हणटाची. तशें जाल्यार स्मोकर्सां मात्र जावची की गँग्रीन आनी डायबेटिक्स तांकांय जाता. स्मोकर्सांक चड चान्स ब्लॉक जावचे हाजे निमित्त. न्ही ब्लॉकाचे ब्लॉक ट्रीट करनातल्या कह जाता म्हणून तुमी ते सांगिल्लें गँग्रीनीक हें म्हणून ब्लॉक जावच्याक मस्त कारण आसा तातूंत स्मोकिंग जस्ट एक कारण. क्लॉट थंय आसूं काय म्हणना क्लॉट विंगड भागा दाखून येवचे चान्स आसा. एक एक बंदा हार्टान तूं क्लॉट जाता त्या क्लॉट थंय दाखून मूव जावन पांया येवन ब्लॉक जाता. सो ताका आमी म्हणचे एम्बॉलिझम म्हणून मागीर स्लायडांत आमी दाखयतात. तुमी सांगलें कोरोनरी आर्टरी बायपास म्हणून तेन्नाच तुमी सांगलें
आमी दुसरी अंगाय जागेन ते ब्लॉक असल्यार थंय बायपास करूं जाता म्हणून हांगा कसं नमनेच पुरो बायपास करताच ಸೊ ಅಯೋಟ ಅದಕ್ಕೂ ಸೂರು ಕರಿಯ ಅಯೋಟ ಅದಕ್ಕೂ ಅಯೋಟ ಹಚ್ ತೊಗ್ಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ಲಾರಿ ಐಲಿಯಾ ಕಾಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಏಕೈ ಅಯೋಟ ಇಂಡಿ ಹೋಚ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ್ಲಾರಿ ತಜ ತೊಗ್ಗು ಕಶಸ್ ಮೋನು ಪುಳಕ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ करताच पेरिफेरल तंतु ऑपरेट करू जत म्हणू अस म्हणचलारे आंजियोग्रामा प्रकार तक म्हणजे अयोटो फेमोरल बायपास म्हणजे त्या ऑपरेशन आक म्हणारी अयोटा दकुनो फेमोरल आर्टरी एक ग्राफ्ट घालचे या ग्राफ्टा साईज हार्ड असता ताण 8 mm 7 mm तशी असता वेरॅज कोरोनरी आर्टरीन तू सान कॉन्ड्युट्स यूज करचे म्हणून म्हणाले तमा रक्तनाळ सान असता हंग जलारी एक ट्यूब अशा यूज करत ग्राफ्ट जाऊन आणि बायपास करच्याक आता या पिक्चरात तुमकां दिसचे ते ग्राफ्ट्स ह्या दोन्ही मटेरियल डॅक्रॉन आणि PTFE म्हणून पॉलिटेट्राफ्लोरोएथिलीन म्हणजे PTFE प्लास्टिकाची इट्स अ प्रोस्थेसिस प्रोस्थेसिस सुरवेचे एक फॅब्रिक डॅक्रॉन म्हणारी अंगवाला म्हणके एक स्पेशल नमनाचे सेकंड अशेला एक प्रोस्थेटिक मटेरियल वॉट आर या एक पाईप अशा तंतुलान ब्लड फ्लो जाता सो त्या सुरवेचे पिक्चर दाखयलेला तांतू अयोटो फेमोरल बायपास म्हणचे या एक मेजर ऑपरेशन पोट्ट गाय घालून अयोटा म्हळ्यार रक्तनाळ एक्सपोज करून तेन दकून ग्राफ्ट घालका वयर दकून खंयची सायडा एफेक्ट जाला म्हणून लेफ्ट सायडा म्हणजेल्यार त्या ब्लॉक लेफ्ट सायडा अयोटा टू लेफ्ट फेमोरल आर्टरी बायपास म्हणचे सेकंड एग्जांपल दिवचे म्हणजेल्यार फेमोरल आर्टरी ब्लॉक असल्यार या चड कॉमन जावन जेवचे जनांक तांतू सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी म्हणटाची मेडिकल टर्म ते ब्लॉक अस म्हणजेल्यार करचे ऑपरेशन फेमोरो पॉप्लिटियल बायपास म्हणून सो पाय चिके थंड जावन येता पेशंट आयला सुरवेक चिके काळे काही नील जावन येयला तशें म्हणून तसं पेशंट येता तांकां ब्लॉक अस म्हणून खंडीत डॉपलर स्कॅनर करता ताजे नंतर एक एंजियोग्राम करता CT एंजियोग्राम म्हणजे ताका त्या करताना आमकां एक्झॅक्टली ब्लॉक कितलो अस म्हणून कळटा खंय अस म्हणून करता ऑपरेट करू जत म्हणून जाल्यार या सर्जरी करचे फेमोरो पॉप्लिटियल बायपास ग्राफ्टिंग म्हणून चडावत पेशंट्सांक या लेवलार ब्लॉक अशें सो या सर्जरी चडावत करचे या सर्जरी तशी तुम्ही तावळ सांगले एम्बोलेक्टमी म्हणून अशें म्हळ्यार कसं या मेजर सर्जरी या तितली मेजर सर्जरी म्हूण न्ही बट पेशंट प्रेझेंट जाता पूर्ती पाय थंड जावन आसता या रितेर आतां येदर सर आमी उलयलेला क्लॉट ब्लॉक थेंची सूर जाल्यार पांयांत ब्लॉक जाला थेंची सूर जाल्यार लायक पोट्टाचे अयोटांत सूर जाल्यार त्या थेंची एथेरोस्क्लेरोसिस जावन सूर जाल्यार एम्बोलस म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आतां विंगड जाग्यार दखून एक क्लॉटाचे एक पार्ट मायग्रेट जावन तो घेवन ब्लॉक जाल्यार ताका एम्बोलस म्हणचे सो आतां एक एग्जांपल दिल्यार हार्टांत क्लॉट कसले कारण एम्बोलिझम म्हणकेचे या वय तशेंची ताका एम्बोलिझम म्हणचे लंग्सा जावच्याक तुमी तुमगे फुडल्या उपाख्यानांत ह्या हृदरोगाचे पयली उपाख्यानांत भाग 1 कांत तुम्ही या विषयी सांगितलं पल्मोनरी एम्बोलिझम म्हणून पल्मोनरी एम्बोलिझम म्हळ्यार लंग्स जावचे ब्लड सप्लाय अंतू क्लॉट वचून बंद जावचे हंग कसं म्हणचे म्हळ्यार पेरिफेरल आर्टरी एम्बोलिझम फेमोरल आर्टरी पायाचे वचे रक्तनाळा वचून ते ब्लॉक जाल्यार ते सडन ब्लड सप्लाय उण जाता सो एक पंत पेशंटाक चड दुखी सूर जाता विदिन एक 15-20 मिनिट भितर जोर दुखी सुजून येवच्या सूर जाता पाय थंड जावन येवच्या सूर जाता हे सगळें जाता कुडल्या हॉस्पिटला येवका जाता पेशंटान आनी 6 to 8 hours म्हणचे आमी गोल्डन पिरियड ऑफ रिवॅस्कुलरायझेशन 6 to 8 hours म्हणून आसता त्या टायम भितर त्या क्लॉट काडका त्या काणतल्यार मागीर इरिवर्सिबल जाता आनी गँग्रीन सूर जाता मागीर कांय करूंक जायना सो त्या क्लॉट काडच्याक एक विंगड प्रोसिजर म्हणचे आतां हंग सर्जरी म्हणचे एम्बोलेक्टमी म्हणशाक रक्त संचार रक्तनाळा वयर एक गाय घालून एक इंस्ट्रुमेंट आसता नेक्स्ट स्लाइड जाणत आसता ते एक कॅथेटर आसता फोगाटीस कॅथेटर म्हणून ह्या पिक्चरांत तुमकां दिसता ताका एक टिप्पार एक बेलून आसता सो त्या सुरवे पास करून त्या क्लॉटाचे तुग्गू त्या वचून मागीर बेलून इन्फ्लेट करून त्या क्लॉट समेत भायर काडचे अशें केल्यार पाय वंचोवचे जाता तुम्ही इतले 2 नमनेचे वॅस्क्युलर सर्जरी विषयी सांगले या पुरा सर्जरी नंतर कसं नमनेचे पुरा प्रिकॉशन्स घेवक पडटा सो एक कसं म्हळ्यार पेशंटाला रिकवरी आमी एम करचे त्या क्लॉट काण जातरी के बायपास कोण जातरी चडावत पेशंट्सांक दुखेन पुढे न्हीद पण आशिल्ल्या एक आरामेर न्हीद करतांची ताज्या अर्थ कसं म्हळ्यार त्या दूख येवन जाला म्हळ्यार रक्तसंचार मोक्ष आयला म्हणून आता या पॉइंटा दखून अपास न डिसीज सूर जावच्या नज म्हणून सो प्रिकॉशन्स या पॉइंटार दखून पेशंट्सान घेवका जाता स्मोकिंग
सिगरेट सकट तंदुरुचे खंडित रब्बोका जाता शुगर समा कंट्रोल अर्धवर जाता BP समेत कंट्रोल अर्धवर जाते तर माता जिनिमिती विंगड इफेक्ट जावची चान्सेस मागीर आनी एक आमी म्हणाल तवळी अँटीकोआग्युलेंट्स लायक मात्र का रगत ब्लड थिनर म्हूण म्हणटाची अँटीकोआग्युलेशन क्लॉट वापस जायना तेश पळोवचाक सो असल सगळे प्रिकॉशन्स पेशंट्सान घेवका जाता इन्फेक्शन जायना तेश पळोवका जाता पास सो त्या एरिया क्लीन दवरका अशी चढावत घाय घालचे कडेन ते चिक्कोल जाव जाल्यार एक इन्फेक्शन जाल्यार एक कंडिशनारी त्या ग्राफ्टांची भायर काडका जाता ग्राफ्ट एक्सप्लांटेशन म्हणचे कळलं कुठले पुळा म्हणके दुखी सूर जाता पेशंटाक सो इन्फेक्शन जायना तशी पेशंटान पळोवका तशीच आनीक एक एन्युरिझम म्हण एक आसा अशें म्हणा कसं सो आतां आमी एक तवळी दाखयलेले आयोटा म्हणून आयोटीक एन्युरिझम म्हूण कसं म्हूण सांगया तुमकां त्या नॉर्मल जावन एन्युरिझम दुसरे कडेन जाता ते एन्युरिझम म्हळ्यार खंय जाल्यार जावेत आमी आतां पळोवचे तातूंत खंय आयोटीक एन्युरिझम म्हणून येता त्या एक मेजर एन्युरिझम ह्या पिक्चरांत तुमकां एम्बोलेक्टमीची दाखयता सुद्दां म्हळ्यार आमी सांगिल्लें त्या बेलून इन्फ्लेट करून त्या क्लॉट काडचे आतां आयोटीक एन्युरिझम म्हळ्यार ह्या पिक्चरार दिसता तुमकां दोन पिक्चर दिसता तूं एक नॉर्मल आयोटा सुरवे आशिल्ला आनी एक चिक्क्या फुगून आयलेलो आयोटा आतां त्या फुगून आयलेलो आयोटा कशें म्हळ्यार ताजे थिकनेस वॉल थिकनेस सेम आसना नॉर्मल आयोटा तितले तुमी एक उदाहरण एक बेलुनाचे एक एग्जाम्पल घेवत फुग्यान तो वार चड भरल्यार त्या बेतून वचे चान्स ताजे चड वेराज सान बेलून जाल्यार बेतून वचे चान्स उणे रक्तनाळ साधारण तशींची नॉर्मल सायज आशिल्ला आनी तो ब्लड फ्लो जाता ताका कसलेंची तोंदरे आसना हलवार विंगड विंगड कारणा निमित्त त्या थोर जावन येता आनी ताजे वॉल सपूर जाता तशें जावन येता आनी ताजितलाक बेतून वचे चान्स चड जाता आनी ताजितल्या बेतून चमकल्यार त्या ब्लिडींग कितलें आसता म्हळ्यार त्या रब्बोवच्याक जायना त्या एक पंद बेतल्यार ताजे नंतर आमी मॉर्टॅलिटी रेट म्हूण म्हणचे इतल्या जाता म्हणले तुमी सुमार चड कारण आसा आपासतांत एक कसं म्हळ्यार बीपी चड कंट्रोलार नातिलांक त्या चड लॅटरल प्रेशर आसून ते ह्या जाता चडावत जेनेटिक्स म्हणटांचे आनी कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर्स म्हणटांचे रक्तनाळ म्हणटा तशे कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर्स आनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आसल्यार एकलांक त्या बाय डिफॉल्ट तांगेल कसले चुकी नातिला त्या फुगून येवच्या सूर जाता तशें तुमी म्हणलें त्या फुगून येता तेन्ना तांतू ते बेतचे चान्सीस चड आनी बेत्तना एक राश रगत येता म्हूण म्हणलें एक राश रगत येना आमी तांची मॉर्टॅलिटी रेट म्हूण म्हणचे आसा ह्या जनरल पेशंटाक 50% चान्स डेथ जावचे आसता सो चडावती एमर्जन्सी जावन घेवका जाता आज पेकन ह्या पेशंट असं लायल्यार 5 पर त्या वेट करचे तसल म्हणणे इट इज एन एब्सोल्यूट एमर्जन्सी आनी हाच्या अनेक समाताचे भितर क्लॉट फॉर्म जावच्याकय जाता म्हळ्यार चड जेल्ले कुडले सायज ब्लड रक्तनाळाचे तांचो फ्लो तितले आसता सो तशें जावन ते भितर ब्लड क्लॉट्स फॉर्म जावेत आनी त्या क्लॉट्स तुगूय मायग्रेट जावेत आनी तुगू गँग्रीननी जावेत तशीच तुमी आनीक एक आमगेल्या स्लायड आसा आयोटीक डिसेक्शन म्हणून हें कसं आनी तो ऑफकोर्स ह्या क्लासिफिकेशन हांव एक स्लायड घाल्ला बट दिसता कसं म्हळ्यार डिसेक्शन आतां डिसेक्शन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार सामान्य जावन रक्तनाळांत तूं ताका लॅमिनार फ्लो म्हूण म्हणचे म्हळ्यार एक रितेरी स्मूथ फ्लो आसता ते भितर आशिल्ल्या लायनींग रक्तनाळाचे तातूंत कसले कारणा निमित्त एक सनांची वट्ट जाल्यार एक सना घायशे जाल्यार ब्लड मागीर रक्तनाळा भितर वचे बदलाक ह्या लेयरा भितर वच्या सूर जाता सो ह्या रक्तनाळाच्या भायर म्हूण येणार ब्लड बट रक्तनाळा भितर आसना ब्लड ह्या दोन लेयरा मध्य वच्या सूर जाता इनर मोस्ट लेयर इंटिमा म्हणून म्हणचे मस्त लेयर 3 लेयर आसता तातूंत भितर मोस्ट इनर मोस्ट अशे लेयरांत वट्ट आसला तासतना वता आनी त्या सर्क्युलेशनांत आसना ह्या ब्लड सो ह्या जतांची इट इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर ताजे निमित्त इफेक्टीव ब्लड फ्लो उणे जावन येता सो इट अगेन इज एन एमर्जन्सी म्हळ्यार मस्त वेळ वेट करूं जाय डिसेक्शन प्रोग्रेस जाल्यार तुमकां त्या फोटोन तूं दिसता सुरवेच पिक्चरान तो
वयलचे पार्टा मात्र सनांचे डिसेक्शन सेकंड आणि थर्ड पिक्चर अंतू आणि कॉर्नर अशेल पिक्चर अंतू चड जावन डिसेक्शन आयला पोट्टा वचर आयोटाक समेत डिसेक्ट जावन आसा सकलता येयला सो ते जत्तांची तशी आयोटाचे सायझांची सांज जाता लुमिनल सायझ म्हणजे आमी ट्युबाचे भितर वयचे सायझ उण जाता भायरच्यान तशी दिसता नॉर्मल जावन उंची पुगून येना बट भितर दखून या कंप्रेस जाता ताजे निमित्त रक्त संचार उण जाता आयोटा दखून आतां हक्का हे आयोटिक डिसेक्शनाक आनी त्या एन्युरिझमाक कारण स्मोकिंग मात कितें दुसरे कसले रोगय आसा म्हळ्यार कंजनायटल रोग कसले आसा आजन्मजात कंजनायटल म्हणून आमी मनशाक जायच ना बट पासांग जेनेटीक म्हण येता जेनेटीक डिसऑर्डर्स एक कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर्स एक बीपी मस्त चड असल्यारी तसलांक सकड बीपी मस्त चड जाल्यार स्मूथ जावन अशें फ्लो रफ जाता रफ जाले कुडले त्या भितर अशें लेयर मस्त भारी स्ट्रांग म्हणून येतात आनी ते एक कडे वट्ट जाल्यार एक कडे मागीर तंतुलान ब्लड वच्चाक सोर जाता पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टन्स तंतुलान वच्चून ते प्रोग्रेस जाता आतां जाल्यार असल एक पेशंट आयल्यार तुमी ताका चिकित्सा कशी दितात सो आतां असल पेशंट एक उदाहरण दिल्यार कशें येता म्हणून चेडावत पंत पेशंटाक फट्टे दुखे आसता जोरू एक पंत पेशंटाक मूत वचून जावन आसता एक पंत पेशंटाक पांयांत ऑलरेडी गँग्रीन सूर जावन आसता की पांया दुखी म्हणून म्हणटांचे सो कारण कसलें असो आमी ते इवॅल्युएट करपाक जाता एक CT एंजियोग्राम म्हणून म्हणटांचे एंजियोग्राम करताना कळटा एक्झॅक्टली पिक्चर कसो जाला भितर कसो जाता असं म्हणून आनी ते खंयच्या लेवलार डिसेक्ट जाला की खंयच्या लेवलार एन्युरिझम आसा म्हणून आमी पळोवन सर्जरी प्लॅन करचे चेडावत कडेन आमी आयोटिक रिप्लेसमेंट म्हणून म्हणटांचे एक आयोटो बायफेमोरल बायपास एन्युरिझम आशिल्लें एक्सक्लूड करून नॉर्मल ब्लड वेसल एक लेवलार तुग वता जापास ते नॉर्मल जाता सो हांगा बायपास करपाक जाता एक वयर आशिल्ली नॉर्मल रक्तनाळा दखून तुग आशिल्ली नॉर्मल रक्तनाळाक बायपास ग्राफ्ट घालपाक जाता त्या ग्राफ्ट सेम आनी ह्या पार्ट खंयचे पार्ट सम्मन आशिल्ला डिजीज जावन आशिल्ले पार्ट त्याक आमी एक्सक्लूड करता मात तूं पास रगत वचना तशें पळोवपाक शिवण घालता शिवण घाल्यार कटकून काडू जाना त्यामुळे आयोटा दुखून म्हळ्यार आर्टरी दुखून कटकून काडल्यार ते ब्लिडींग जावचे चान्स चड आसा ताजे बदलाक ब्लिडींग जावचे जाग ते शिवण घाल्यार ताजेतलो ते भितर आसता तशीच आनीक एक सिम्फोटेक्टमी म्हणून एक आसा अशें म्हळ्यार कसो या एक्चुअली एक वॅस्क्युलर सर्जिकल प्रोसिजर न्ही जावन सांगचें म्हण जाल्यार या करतांची खंय म्हळ्यार सिम्पथेक्टमी म्हळ्यार नराचे एक सर्जरी येता बट चेडावत जावन त्या वॅस्क्युलर सर्जन करता म्हळ्यार त्या अशें रक्तनाळाचे लागींची सो आतां येदोळ सर आमी उलयलें कसलें उदाहरण दिलें सकाळ कोणा सकट सर्जरी करूं जाता म्हणून आतां आमी इतले सर्जरी उलयलें कॅन्डिडेट्स कोणाक ऑपरेट करूं जाता पांय वंचोवच्यांक म्हणून एक जनांक कितले एडवान्स्ड आसता म्हळ्यार बायपास करचे स्टेज क्रॉस जावन आसता तुग पूर्ती ब्लॉक जावन आसता एक सना मल्टिपल लेवलार ब्लॉक आसता तेन्ना बायपास करूंक जायना स्टेंट समेत घालूंक जायना पेरिफेरल एंजियोप्लास्टिकून सो तसल्यांक दुखी उण करूंक एक प्रोसिजर आसा ऑपरेशन ताका सिम्पथेक्टमी म्हणचे लंबार सिम्पथेक्टमी लंबार म्हणल्यार त्या जागो आमी ऑपरेट करता फाटे लागी अशें सो ताका घाय पोट्टार सायडा घालचे आनी त्या एक नर आसा कन्फ्यूज जावचे ना जे नर विंगड रक्तनाळ विंगड आमी नर म्हणटाना चेडावत जनांना रक्तनाळा नर म्हणून म्हणचे कळोवक बट ह्या हाका नर्व म्हणचे आनी एक रक्तनाळ आर्टरी वय सो नर्व इट इज अ नर्व ब्लॉक करचे सर्जरी नराचे एक पार्ट काडका जाता त्या कट्टकोन करका जाता ताजे निमित्त हातपांया बल कांय उण जायना बट दुखे मस्त उण जाता पेशंटाक सो इट इज ओन्ली टू गिव सिम्पटमॅटीक रिलीफ म्हळ्यार असल जनांक कितले वखद दिल्यार दुखेक दुखी उण जायना वखद पावका म्हण जाल्यार तो ते रक्तसंचार आसलो का रक्तसंचार ना जाल्यार वखद पावना सो असलांक एज अ लास्ट रिसॉर्ट सिम्पथेक्टमी म्हणून एक प्रोसिजर करचे हाजीनी पांयाचे दुखी उण करयत गँग्रीन जावचे रिवर्स करूं जायना ते आमगेले हाताना आनी एम्पुटेशन जावच्या पूर पेशंटाक पांय कट करूचे अगर पडोवके पुरो त्या वेळी आमगेले हाता आसना बट दुखी खंडीत पेशंटाक उण करूं जाता ह्या प्रोसिजराक सिम्पथेक्टमी म्हणून म्हणचे आतां तुमी इतले वेळो हाजे कसं आर्टरीन तुजे ब्लॉका विशयी पुरो सांगले जाल्यार वेन्सान ते ब्लॉक जाता की वेन्सांक समेत ब्लॉक जावचे साध्यता आसा बट वेन्साची चड सर्जरी करनाची म्हळ्यार वेन इज अ व्हेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर दोन्ही रक्तनाळ जाल्यार एक रक्तनाळ चड इम्पॉर्टंट आर्टरी कित्याक त्या ब्लड सप्लाय दिता पांयाक
आनी ऑक्सिजनेटेड ऑक्सिजनेटेड वेरएज वेन्स कशें म्हळ्यार आतां म्हणकेंची एक वेन म्हणून एक 4-5 वेन आसता सो एक ब्लॉक जाल्यार तशी सोड येता आनी 4 आसा आतां डीप वेन्स म्हणून एक आसा त्या सिंगल वेन जावचे मेन वेन तांतू भितर अशें तांतू ब्लॉक जावचे एक पण साध्यता आसा कारण आपास हलवार कारण इतले सांगिल्यांची सकड सो वेन अंतू क्लॉट जाल्यार डीप वेन थ्रॉम्बोसिस म्हणटा DVT म्हणटांची सो इमॅजिन कर तुमी ब्लड पय्याक वतास पय्याचें उदाहरण घेवया आपास पय्याक ब्लड सप्लाय आसता सो ब्लड पय्या वता बट त्या ब्लड वापस म्हाका येना ब्लॉक आशिल्ले निमित्त वेनांतू सो तशें जाता कसो जाता पाय फुगून सुजून येवच्या सूर जाता सुरवेक पाद अशें ना सुजून येता ताजे नंतर काफ म्हणून म्हणटा आनी थंय त्या वेळी सुजून येता सो ह्याच शिनेरिया समेत सुजून येता सो ताका डीप वेन थ्रॉम्बोसिस म्हणचे आतां हाजे तोंदरे कसो म्हळ्यार तशींच क्लॉट आसल्यार ताका करगास येता एंटीकोआगुलेशन सूर कोरून एक पंत कसो जाता मागीर क्लॉट मायग्रेट जाता तेतूंक गशेल क्लॉट एक पंत डिस्लॉज जावन पेशंटाक गोत आसना चमकत आसलें म्हण जाल्यार एक कशें सडन मुवमेंट जाल्यार त्या क्लॉट मायग्रेट जावन हृदय येता हृदय म्हळ्यार हार्ट आतां येता हार्ट आदकून लंग्सा वता एक पण लंग्सा पावतरी हक्क म्हणचे पल्मनरी एम्बॉलिझम म्हणून एक पण लंग्सा पावतरी मागीर भारी कश्ट मागीर जिवा अपाय येता ಕೆಲವು ಜನ सांगतांची गर्भावस्थेर आसतना व्हड पोट आसल्यार म्हणा चरडाल निमित्त व्हड पोट आसल्यार त्या वेटा निमित्त पांया DVT जाता म्हळ्यार डीप वेन थ्रॉम्बोसिस जाता म्हणून म्हणटाची अपास ह्या जस्ट एक कारण गर्भकोशा निमित्त कसं जाता म्हळ्यार त्या वेन कंप्रेस जाता बट कोणी केन्नाय बेसूनच म्हूण आसतना जे की न्हिदून म्हूण काणांची तांणी चमकुच्या सूर केले कूडले ते आपास ओपन जावन क्लॉट फॉर्म जायना सो साधारण चंदकोन सम चमकलार सकड न्ही चमकत आसल्यार ह्या सकड कंडिशन येवचे चान्स उणे बट खंडीत गर्भकोशाच्या प्रेशरा निमित्त ते ब्लड फ्लो उणे जावचे चान्स आसा आनी ब्लड फ्लो एक पंत चिकी उणे जाल्यार खंय जाल्यार देहांत क्लॉट जावचे एक चान्स आसता तशीच आनीक एक पांया जावची एक समस्या आसा वॅरिकोज वेन्स म्हणून हाजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता आतां मी आर्टरीन तूं पळयलें एक कंडिशन एन्युरिझम म्हणून चिकित्सा वळी तशींची वेन्सान ते जावचे चान्स आसा ते एक एबनॉर्मलिटी आपास कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर निमित्त जावचे नॉर्मल वेनाचे एक सायज असल्यार एक 3-4 मिलीमीटर म्हणून असल्यार या ताजे 2 मिनटां पयस चड ऑड जावन जाल्यार आनी ताजे कोर्स स्ट्रेट अशें बरला आतां घून उंची वचचे म्हूण जाल्यार तसो लाक वॅरिकोस वेन्स म्हणचे आपास सांगत तशें जावचे ताजे वेनाचे वॉल पतळ जाता पतळ जाले कोडले एक सनांचे पेट्ट जाले कोडले मस्त ब्लिडींग जावचे चान्स तशें जाता आनी कसं म्हळ्यार तांतू फ्लो तितले आसता कांय चण जायना सो फ्लो तितले आसतना रिलेटिवली उणे जावन आपास ते क्लॉट जावचे साध्यता आसा सो ते क्लॉट फॉर्म जावन त्या डीप सिस्टमा वच्चे चान्स आसा तशें आसता सो वॅरिकोस वेन्स म्हळ्यार फुगून आयलेले वेन्साक वॅरिकोस वेन्स म्हूण म्हणचे इट इज एन एबनॉर्मलिटी ताका कारण कसं लाग वॅरिकोज वेन्स जेवच्याक वॅरिकोस वेन्स येवच्याक एक कारण एक हेरिडिटरी अशें एक वेट चड आसल्यार जनांगेर कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर हाजे निमित्त जाता कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर म्हळ्यार कसं नामनेच पुरो कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर म्हळ्यार नांव आसच ताका अशी मस्त संस्था सिंड्रोम्स म्हणून म्हणटांची इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम तशी एलर डॅनलो सिंड्रोम मागीर मार्फन सिंड्रोम मस्त आसची बट ताजे कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर म्हणून ते वीकनिंग जाल्यार ते मागीर ते ब्रेक जावन येवन पुगच्या सूर जावचे वेन ही आर्टरी म्हणून वेन जाताना इट्स अ वेनस डिसऑर्डर वॅरिकोस वेन म्हणून हाजे निमित्त येवचे त्याच वॅरिकोज वेन जेल मनशाले पांयारी गुळो आसता ते क्लॉट वता क्लॉट न्ही ताका आमी परफोरेटर्स म्हणचे ब्लो आउट ऑफ परफोरेटर्स म्हणचे चडावत तुमी पळयल्यार कोणाल कामांत चड रब्बुनोंची काम करचे तसले आसता तसले गेल्यान सगळ्यात चड पळोवचे मेळचे आनीक सो त्या वेनांत तूं ब्लड तशी रब्बिल निमित्त एक स्टॅटीक कॉलम म्हणून म्हणचे म्हळ्यार तांतू रगत मस्त मूव जायना तशी ताजे वेटाक रब्बून आसता म्हणून त्या जातान विनस प्रेशर चड जाता विनस सिस्टम आशिल्लें प्रेशर ताजे निमित्त त्या परफोरेटर्स म्हणून एक नॉर्मली अशें रक्तनाळांत त्या परफोरेटर्स इट्स नथिंग बट कम्युनिकेशन वॅरिकोस वेन्स दाखोवन डीप सिस्टमाक कम्युनिकेट जावचे एक
एरिया सिस्टम ते हा परफोरेटेड म्हणचे ताजे वेरी भार चढ जाल्यार कुठले कसं जाता त्या वेळी वीक जावण्याच्या सुरू जाता सो ते एक पण फुल वीक जाता री ते ब्लो आउट म्हणून एक पुगून आयल्यार म्हणके दिसता ते आमकां जनांक गेल पायांत पळोवचे मेळचे पुगून आयल्यार गांठी 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 दिसता करेक्ट ताका परफोरेटर इनकॉम्पिटन्स म्हणचे हक्का समाधान कशें पळोवप चढावात तो सर्जरी आमी अवॉयड करूंक पळोवचे आतां आर्टरियल सिस्टम आतां जाल्यार आमी बायपास करूंक पळोवचे अशें लायक कसले पाय वंचोवच्याक हांगा आमी जल्ल तितले सर्जरी अवॉयड करूंक पळोवचे म्हळ्यार वॅरिकोस वेन्स म्हळ्यार आज अशें पाय चड मात जाव येता सो आमी एक वेन काडून वचून आनी एक पाय सुरू जावचे चान्स आसा तशी ऑपरेट करता बेस येता बेस्ट कसं म्हळ्यार स्टॉकिंग्स घालचे पायाचे जागृत करचे स्टॉकिंग्स एक क्रेप बँडेज एक स्टॉकिंग्स मात कंप्रेशन बँडेज जे पाया कंप्रेशन दिता त्या कंप्रेशन दिले कुडले ह्या वेनान तो रपचे ब्लड चिकी उण जाता आनी पाया रपचे बदला त्या हार्टा सायडा वता मूव जाता त्या जाल्ले तक्षण पाया वयरी कसले पेट्टू जाल्यार ब्लिडींग जावचे चान्स उण जाता पाया सूजी शेळशा पुरो पाय थोर जावन येवचे सकड एक लांक आसता संजे नंतर चड थोर जावन येता पाय तसले सकड ह्या ग्रेप बँडेज गेल्यार मस्त रिलीफ मेळटा आनी रात्री न्हिदताना एक पायाक एक आमी उश दवरी म्हणून म्हणटांची एलिवेशन म्हणचे त्या केल्यार ह्या सिंपल रेमिडीज हाजे निमित्त मस्त रिलीफ मेळटा ये वॅरिकोज वेन्स सर्जरीक केन्ना वचचें आतां इतले सकड रेमिडीज सांगूनय ताका रिलीफ मेळनातला रे पेशंटाक ताजे निमित्त रिस्क चड आसा म्हणजे इतलो व्हड पुगील वेन एक सनांचे घाय जाल्यार आमकां कसले खेळटाना कसलेंचे काही पडल्यार कोणी सना घाय जाल्यार काय रगत येना त्या एरियान असल जनांक कसं जाता मारी ब्लिडींग मस्त जाता आनी असल ब्लिडींग रबोवच्या भारी कश्ट येता मात ताजे वॉल समेत तितलो स्ट्रॉंग ना आर्टरियल ब्लिडींग म्हणटा ते इंटरनल ब्लिडींग जाता भायर येना रगत भायर येता चर्माक एक सना घाय जावन आसता तंतुलान घाय येतली आसा नशा बरोबर बट ब्लड मस्त वता साधारण एक 500 ml एक लिटर त्या वचच्या पर कंट्रोल करूं जायनातला रे सो त्या चड डेंजरस जाता सो तितलो त्या स्टेजार वचच्या सोडचे बदलाक वॅरिकोस वेन सर्जरी म्हळ्यार एक्सेशन करचे कटकून काडचे जाता ते सुलभ सर्जरी मेजर सर्जरी म्हणून न्ही बट इट्स अ वॅस्कुलर सर्जरी एनेस्थेसियान तूं करका जाता पेशंटान हॉस्पिटल एडमीट जावका जाता आनी त्या पार्ट काडका जाता वेनाचे एंटायर सेगमेंट काडका जाता एक पण ते लॉंग सेगमेंट सेफेनस वेन म्हणून म्हणटांची ग्रेट सेफेनस वेन ಅಂತ असल्यार तसला कसं म्हळ्यार सगळे वेन पाय ಅದಕ್ಕೂ वेर दकून तुगुता काडका जाता स्ट्रिपिंग ऑफ वॅरिकोस वेन्स म्हणून म्हणटा एक सर्जरी अत्ये वॅरिकोस वेन्स जावन सर्जरी करतरी दुसरी वेन्स कसले म्हळ्यार वॅरिकोस वेन्स येना तशी पळोवन घेवची कसं करीत कसले फुडान कसले डायटान कसले चेंजेस असता की तो डायट म्हणून जायना लायफस्टायल मॉडिफिकेशन्स डेफिनेटली आमी सजेस्ट करयात ओबेसिटीचे की थोर अशें जनांना वेट लॉस करका तांगेले वेटचे उण करका वेट चड आसल्यार अपास कंप्रेशन भितर दकुनूंची कंप्रेस जावचे चान्स आसा पाया वेरी भार जावचे चान्स चड आसा सो त्या वेट लॉस एक हें करता आनी वॅरिकोस वेन्स सर्जरी जातरी चवळ सांगिल मणक्यांची सर्जरी करून एक पार्ट काण जाला वेनाचे अनेक वेन नॉर्मल आशिल्ला आज नॉर्मल आसा पाय ताका तोंदर येवचे नज म्हणून ना इट इज एन ऑनगोईंग डिजीज प्रोसेस सो ताजी जागृत म्हणून आमी काडूं जायना बट क्रेप बँडेज नी घालल्यार वी कॅन अवॉयड द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिसीज क्रेप बँडेज घालून लिंब एलिवेशन पायाक एक 2 वर्ष दवरणू तशी ट्रीटमेंट म्हणून कसले तसले ना विंगड प्रिवेंट करूक हे वॅरिकोस वेन्स सर्जरी नंतर कसले एक्सरसाइज आनी केले त्या उणी जातगी आमी वॅरिकोस वेन्स सर्जरी आतां केल्यार कोणाकय आमी तांकां एडवायस करचें कसं मारी जल्ल तितले चमकुका बैसून वाशाराचे म्हणून सो ताका एक्सरसाइज म्हणून म्हणचे न्ही बट काफ एक्सरसाइजीस म्हणून म्हणयात बशिले कडेन पांयान पाय चिक्के फूट वयरी तुग फ्लेक्स आनी एक्सटेंड करचे तसले आमी एक्सरसाइज सांगू येता ह्या सांगचे कसला म्हळ्यार पेरिफेरल पंप आतां आमी आज मस्त पंपा विशय उलयल्यांची ह्या पंपा विशय उलोवया काफ म्हळ्यार ताका पेरिफेरल पंप्स म्हणून म्हणचे काफ म्हळ्यार नी जॉयंटा तुग आशिल्ले एरिया ताका काफ म्हणचे सो थंय आशिल्ले मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट करताना कसं करता म्हळ्यार ह्या वेन्साक स्क्वीज करता सो तांत आशिल्ले रगत एक डिरेक्शनार मात्र वचेत वेन्सान ते वॅल्व्स म्हळ्यार एक आसता सो तांतलान ब्लड तुग लागून वयरी येता तशें केल्यार सो अगेन्स्ट द ग्रॅविटेजान दुखून ते ಸ್ವಲ್ಪ चेड पंप करता पडटा म्हणलें and these are called peripheral pumps in the body
ते पाया दुखून हार्टा सायडाक पंप करता तर त्या वर्क जावपा जाल्यार कशें करपाक जाता एक्सरसाइज एके चमकुका चमकून नातेल जनान बशील कडेनांची एक्सरसाइज करयात फ्लेक्स अँड एक्सटेंड करचे आतां पळय आमगेले समय अवकाश जाल्ला जाल्यार आमगेले उलयल्यार कितलेय विशय आसा उलयता वयसू येता इतले वेळू हृदरोगाचे विशयारी माहिती दिले हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा भाग 2 ह्या विशयारी माहिती दिले डॉक्टर सूरज पै एम हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. धन्यवाद. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.